ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 10 बार आमचे हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ, ಈ ಮುಂಜಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲು ಸ್ತುತಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ರನ್ಮನಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆ ಪವಿತ್ರ हृदयಕ್ಕೆ समर्पणे ಮಾಡೋಣ. या पुंत स्थळार आमच्या जिविताचे कश्ट दुख संकश्ट आमी समर्पूंक आयल्या. सोम्या जेजू तुजेर विशेष पातयेनी दवरून तुजेर
आमचे जिवीत समर्पण दिवंक आमी हांगा आयल्या वाचता. भोव मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र वेळ यो आईन वेळ यो, कित्याक समयान आमकां सांगलां हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना, हांव तुमचे संगी सदांच आसतलो म्हणून. देखून पवित्र सक्रामेंतांत आमचो जेजू, आमचो सोमी, आमचो इश्ट, आमचो सगुंडवंदार आम्हा समेस्तांच्या पातकां खातीर आपणाचो जीव दिल्लो आमचो रक्षक आमचे संगी आसा. देखून आमचे दोळे आमी धांपया, हात आमी जोडया आनी आमचे तकले बागावया. आमचे जिवीत सोम्या जेजूक समर्पण करया आनी सगळ्या संवसार रचलेलो धनी म्हाका आनी तुमकां सदांच पोसचो, राखचो, सांबाळचो आनी ह्या पवित्र तळाक हांगा येसर आमकां मोण दिल्लो सोमे जेजू, त्या जेजूक अर्गां दिवया, आराधन करया आनी स्तुती करया आनी गावया. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕ್ಕಡಮಣಿಯ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕ್ಕಡಮಣಿಯ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಕ್ಕಡ दोळे आमच्या दांपिया हात उबारी. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका जेजू वगळा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू महिमा तुका जेजू आराधन तुका जेजू अर्गां तुका जेजू हालेलुया 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 मान गाण होगळाप आमच्या जेजूक फावो कित्याक ताणें आमकां ह्या घडये पर्यंत सांबाळलां रचलां आनी खंडीत जावन आमच्या जिविताच्या कश्टांत आमकां सांबाळलां. जर तर देवाची मजत देवाच्या आशिर्वादां आमचे वयर नातलीं जाल्यार आमी खंडीत जावन ह्या पर्यंत वांसी नासल्या. आमच्या जिविताच्या सर कश्टांत आनी आकांतांत जेजून आमकां राखलां आनी सांबाळलां. त्या देखून पयल्यान पयलें म्हाका रचल्या म्हाका पोसल्या म्हाका जीव दिल्ल्या म्हज्या संगी चलल्या म्हाका हर एका दिसा हर एका घडये म्हजे संगी म्हाका सांगात दिल्ल्या म्हज्या जेजूक आज ह्या पुंतळार सान लोरेन्साच्या मजतीन ताच्या मरिफात आमच्या सोम्या जेजूक अर्गां आनी होगळाप दिवंक जेजून म्हाका आनी तुमकां आज ह्या पवित्र तळाक आपोवन वाडल्याक पयल्यान पयलें ताका अर्गां दिवया. त्रायेक देवाक आमी उलो मारया. आमच्या जिवितांत ताणें केल्लीं सर उपकारां सान लोरेन्साच्या मजतीन ताणें आमकां मेळिल्ल्या दिल्ल्या सर अर्गां बाचोवण्या पासत आमकां दिल्ल्या सर देण्यां पासत आशिर्वादां पासत ह्या घडये जेजूक पवित्र सक्रामेंतांत करोस वाजाराच्या जेजूक अर्गां दिवया. उडासा काडया तुमच्या जिवितांत सान लोरेन्साच्या मजतीन मेळिल्ले सर उपकार सर तुमी मागिल्ले उपकार सोम्या जेजून तुमकां फावो केल्ल्या पासत काळजांत अर्गां दिवंक तुमी हांगा आयल्यात आसता आनी तुमची तेसावां मागणी ह्या पुंतळार सान लोरेन्साच्या मजतीन जेजू कडेन मागोवंक आयल्या आसता. हे घडये बर सर आमची मागणी तेसावां सोम्याच्या मुखार आमी हाडया. दोळे आमच्या दांपया आमच्या सोम्याक आमी ह्या पवित्र सक्रामेंतांस आमी करोस सरासच्या आमकां पळोवच्या आमकां सांगात दिवच्या आमकां आशिर्वाद दिवच्या आनी आमी मागलो सोर उपकार आमकां फावो करच्या सोम्या जेजूक आमी भावार्थाच्या दृश्टीन पळोवया. आमच्या काळजांत आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारां पासत अर्गां दिवया आनी म्हणया अर्गां तुका मोगाळ जेजू अर्गां तुका मोगळाची सून. ह्या पवित्र येवकारिस्ताद्वारी आमचे मदें सदां वस्ती करताय देखून अर्गां तुका मोगळाची सून. पवित्र उतरान आमचे लागीं तूं उलयताय देखून अर्गां तुका मोगळाची सून. पवित्र संस्कारांनी आमकां तुज्या जिवान भरताय देखून अर्गां तुका मोगळाची तुज्या सून. मन्यारांक तुजी प्रतिरुप्यां जावन दिल्ल्या देखून अर्गां तुका मोगळाची सून. भावार्थाच्या जम्यांत तुजो सांगात आमकां दिलाय देखून अर्गां तुका मोगळाची सून. आमच्या क्रिस्ती जिणेंत तुवें आमकां फावो केल्ल्या सर सक्रामेंता मारिफात अर्गां तुका मोगळाची सून. आमकां वस्तेक घर जागो आनी दिसपडतो ग्रास आमकां फावो करच्याक बरें काम तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मोगळाची सून. आमकां तुज्या सारक्याचे आनी सुरपायाचे कर्ण तुवें रचून आमकां ह्या कुडीक तुवें दिल्ल्या बऱ्या भलायके पासत अर्गां तुका मोगळाची सून. जानवायेचें बुदवंतकेचें देणे आमा सोमेस्तांक तुवें फावो केलां देखून अर्गां तुका मोगळाची सून. बऱ्या देण्यांनी तालेंतांनी आनी बऱ्या जिवितांत तुवें आमकां भरलां देखून अर्गां तुका मोगळाची सून. तुज्या कृपे देनान आमकां तुवें सदांच सांबाळलां देखून अर्गां तुका मोगळाची सून. बरें शिकप जोडचो अवकाश तुवें आमकां फावो केलां देखून अर्गां तुका मोगळाची सून. आमच्या जिणेंत बऱ्या सांगातीन एक भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या पासत
अर्गां तुका मोगलाची सून आमचो सर्व वावर आनी योजना सुफळ केल्या देखून अर्गां तुका मोगलाची सून आमच्या पोयना वेळार तुवें आमकां सुरक्षीत सांबाळलां देखून अर्गां तुका मोगलाची सून येदोळ पर्यंत आमा सोमेस्तांक बरी भलायकेन तुवें दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मोगलाची सून विविध मारेकार पिडेतावन वस्यातावन आमकां तुवें राखून व्हेल्ल्या पासत अर्गां तुका मोगलाची सून तुजें रक्षण जावन पोशण जावन आमच्या घरांत वडिलां तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मोगलाची सून आमचो भावार्थ आमी जिवंक आमचो भावार्थ आमी परगड करूंक आमकां तुवें दिल्ल्या धैर्या पासत अर्गां तुका मोगलाची सून पवित्र सभे मारिफात आमचो भावार्थ आमी जिवो दवरूंक आमकां तुवें याजाक धार्मीक भाव भयणी दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मोगलाची सून आमच्या इस्कॉलाच्या शिक्षणा वेळार आमकां बरी शिक्षकां तुवें दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मोगलाची सून फाटल्या वर्सांनी वायटा विघ्नांतलें आणवारांतलें पिडेशिड्यांतलें आमचें घराणें आमचें भुरगीं बाळां आमकां सोमेस्तांक तुवें राखण व्हेल्ल्या पासत फाटल्या वर्सा आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमची सर योजना तुवें पोंताक पावयल्या पासत अर्गां तुका मोगलाची सून जायते आर्थीक संकश्ट कश्ट आमच्या आमकां आयल्या वेळार आमकां पेल्या तावन मजत तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मोगलाची सून आमच्या कुटुंबांतावन भायर आसून आमच्या कुटुंबा पासत वावर करच्या आमच्या मोगाच्या भाव भयणींक तुवें तांच्या एकसूरपणांत सांगात दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मोगलाची सून आमच्या घरांत आसच्या भुरग्यांक बरो फुडार तुवें दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मोगलाची सून आमच्या जिवितांत साल ओरेसा मारिफात आमी मागले उपकार तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मोगलाची सून आमी सोमेस्त हांगा एक न्ही जाल्यार एक मजत आमी साल ओरेसा लागीं मागल्या देवान आमकां राखलां सांबाळलां आनी आमकां ताणें सदांच राखून व्हेलां देखून पयल्या सुवातेर ह्या पवित्र तळार आमी हांगा आसता देवाक आमी अर्गां दिव्या आनी गावयां गीत अर्गां मोगाळ बापा अर्गां अब्बा बापा बसया अर्गां मोगाळ बापा अर्गां अब्बा बापा अर्गां मोगाळ बापा अर्गां अब्बा बापा सगळां अर्गां मोगाळ बापा अर्गां मोगाळ बापा अर्गां अब्बा बापा जिवी दिल्ल्या अर्गां अब्बा बापा राखून व्हेल्ल्या अर्गां अब्बा बापा बेस केल्ल्या अर्गां अब्बा बापा अर्गां अब्बा बापा अर्गां मोगाळ बापा अर्गां अब्बा बापा सगळा म्हणया अर्गां मोगाळ बापा अर्गां अब्बा बापा
कुटाम दिल्या अर्गा आब्बा बापा भुरगीं दिल्या अर्गा आब्बा बापा येस दिल्या अर्गा आब्बा बापा अर्गा आब्बा बापा अर्गा जेजू क्रिस्ता अर्गा जेजू क्रिस्ता सोडवंदार अर्गा सोडवंदारा सकड़ा म्हणया अर्गा जेजू क्रिस्ता अर्गा सोडवंदारा मुनी सल्या अर्गा जेजू क्रिस्ता संसरा कायल्या अर्गा जेजू क्रिस्ता सांगा दिल्या अर्गा जेजू क्रिस्ता अर्गा जेजू क्रिस्ता अर्गा जेजू क्रिस्ता अर्गा सोडवंदारा अर्गा जेजू क्रिस्ता अर्गा सोडवंदारा कसोसल्या अर्गा जेजू क्रिस्ता कुसार मेल्या अर्गा जेजू क्रिस्ता सोडवण केल्या अर्गा जेजू क्रिस्ता अर्गा जेजू क्रिस्ता अर्गा पवित्रात्म्या अर्गा पवित्रात्म्या अर्गा पराक्लेता अर्गा पवित्रात्म्या अर्गा पराक्लेता जाणवाय दिल्या अर्गा पवित्रात्म्या ज्ञान दिल्या अर्गा पवित्रात्म्या बोध दिल्या अर्गा पवित्रात्म्या अर्गा अर्गा पराक्लेता अर्गा पवित्रात्म्या अर्गा पराक्लेता अर्गा पवित्रात्म्या अर्गा पराक्लेता सकड़ा उभे राहूया अर्गा मोगाळ बापा आमचे हाते आम्ही असे मुखार धरया आमच्या दोळ्या दापया आमच्या दोळ्या मुखार देवान आमका केल्ल्या अर्गा जेजू क्रिस्ता बऱ्यापणापासून या वेळार जेजूक आम्ही काळजांत अर्गा दिवया आमच्या कुटुंबाक मेळिल्ल्या अर्गा आमका बऱ्यापणापासून करया आम्ही कोणापासून मागोवंक आयल्या सगळ्यांक जेजूच्या पांयातळ आम्ही समर्पण दिवया सकड़ा म्हणया अर्गा मोगाळ बापा अर्गा बाळ बापा म्हणया अर्गा मोगाळ बापा अर्गा बाळ बापा जेजू क्रिस्ता अर्गा जेजू क्रिस्ता पराक्लेता अर्गा सोडवणारा जेजू क्रिस्ता अर्गा जेजू क्रिस्ता सोडवणारा सोडवणारा अर्गा पवित्रात्म्या अर्गा पवित्रात्म्या अर्गा पराक्लेता आमच्या काळजांत
आमच्या सोम्याका मेलो म्हणया आणि स्वतंत्र जावन म्हणया अर्गा तुका जेजू भोगळा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू महिमा तुका जेजू अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका जेजू हालेलुया 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 अर्गा तुका जेजू भोगळा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 देवाचें उतार आमी आयकुनच्या फुडें आमी सगळां दिबी घालया आयचें देवाचें उतार आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या जिवितांत आमकां सुमेस्तांक ताच्या मजतीन आशिर्वादान बरयलें तसलें जावं दी म्हणून आमकांच देवाच्या उतराक आमी समर्पण दिवया देव आमचे लागीं उलयता देव आमचे लागीं उलयता देवाच्या उतरा मारिफात देव आमचे संगी आसा पवित्र येवकारिस्ता मारिफात देखून ह्यो दोन संगती पवित्र सभेंत प्रामुख्यता जावन आसात देखून मोगाच्या भाव भयणीनो हे घडीभर आमच्या सोमी जेजू आमचे संगी उलोवंक अवकाश करून दिवया आमी मोस्तू आनी मोस्तू उलयता आयकता आज जेजू आमचे संगी उलयता ताच्या उतरा मारिफात देखून देवाच्या उतराक आमी खालती मान घालूंक आनी देवाच्या उतराक आमचें मन आमचें जिवीत आमी उगाडूंक जाय आसली कृपा आमी मागया आनी एक ल्हानशें आराधनाचें गीत आमी सगळां आमचे दोळे धांपून आमी म्हणया गावया हांव शिकयतां जेसू मोगाळा आराधन तुका हांव जेजू मोगाळ म्हणटा तुमी सगळ्यांनी तुमचे हात उबारून दोळे धांपून आराधन तुका म्हणोजे आनी जेजू दयाळा कृपे सागोरा ये सोडवंदारा सगळां हांव आज जेजू मोगाळा म्हणटाना तुमी तुमचे हात उबारया तिशी निसून पळय नाकात ह्या घडये आशिर्वादाची घडी जेजूक आराधन करया जेजूक उलो मारया आनी गावया जेजू मोगाळा सगळां आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा सगळां आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका जेजू मोगाळा सगळां जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवंदारा ये सोडवंदारा आराधन तुका हात जोडया आमची तकले बगावया हांव गायता उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय म्हणया उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो सांगत वांटून आसाय दैवीक तुजो सांगत वांटून
आसा सांगा तुजो आमकां दिवून आसाय सांगा तुजो आमकां दिवून आसाय मुंड्यार पार तूं लिपोवन आसाय म्हणया मुंड्यार पार लिपोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय सांगा तुजो आमकां दिवून आसाय सांगा तुजो आमकां दिवून आसाय आतू बारिया जेजू कणा मोगळ आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडून दारा ये सोडून दारा आराधन तुका हालेलुया 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 भगवान तुका जेजू स्तुती तुका जेजू महिमा तुका जेजू आराधन तुका हालेलुया 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 उबे रावया कोणाकडे पवित्र पुस्तक आसा उक्ते करया सांजो वांजेल 500 अध्याय सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो सांजो पोरमानी जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया हाचे उपरांत जुदेवाची एक परब आसली आनी जेजू जेरुजलेमाक गेलो जेरुजलेमांत बकऱ्यांच्या दारवट्या लागीं एक तळें आसा ताका हेब्रेव भाशेंत बेसादा म्हणटात ताका 5 मंटप आसात कुर्डे तोंटे आरेगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ आसले गतीर आसलो म्हणून जाणा जावन ताका म्हणलो तुका बरो जावंक कुशी आसा पिडेस्तान ताका जाप दिली सायबा उदक हालयिल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना हांव देंवोंक वयताना आनी एकलो म्हज्याके पयलो देंवता जेजून ताका म्हळें उठ घे तुजें हांतळणं आनी चल तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतळणो घेवन चलतच रावलो तो दीस साबात तासो देखून त्या गुण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले आज साबत तुजें हांतळणो व्हांवून व्हरूंक तुका आडवारलां ताणें जाप दिली ताणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजें हांतळणो घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें
जुदेवानी ताच्या लागीं विचारलें, कोण तो मनीस? तुजें हातूंत घे आनी चल म्हणून तुका सांगलो. पूण तो कोण म्हणून गुणके जाल्ल्या मनशाक कळीत नासलें, कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड केट जाल्ल्यान जेजू दोळ्या भायर जाल्लो. देवाचें उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवमगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आयकूंक असो संदेश मनशाच्या एकसूरपणाक जेजू दिता ताचें सांगातपण. मनशाच्या एकसूरपणाक जेजू दिता ताचें सांगातपण. फाटल्या एका 2-3 वर्सांत हांव मोगाच्या भाव भयणीनो संवसारार एक पिढा आमकां सोमेस्तांक कळीत आसा आनी ही पिढा आमा सोमेस्तांनी कितें म्हणून बगल्या आनी ताच्या की वर्त्या मापान ह्या कोरोना पिड्याच्या की वर्त्या मापान संवसारार मनीस आनीका गुण करूंक सकणांतल्या पिडेंत मनीस वळवळ्ळा वा मनीस आणखी वळवळते आसा आनी संवसारार खंडीत जावन तसली पिडा खंयचे गी म्हूण सांगल्यार मनशाक एकसूरपण. मनशाक आसचें एकसूरपण मोगाच्या भाव भयणीनो. मादर तेरेसाचें जिवीत वा सांतीपणाचें जिवीत आमकां सोमेस्तांक कळीत आसा, कित्याक आमच्याच काळार तिका सांतीन जावन पासारलें. आमच्याच आमकां कळीत आसले बरीच ती मरण पावली. तिचें मरण व्हडल्या गडदळ्यान आमी टीव्हीर आनी पळयलां. असली मादर तेरेसा कलकत्ताच्या त्या शारांत साबार बरीं कामां ती करता आनी संवसाराच्या कोणशा पोंतांनी आज तिचीं कॉन्वेंटां, तिचीं सिस्टरां, तिचें काम वा पवित्र सभेचें काम मुंदरून आसात. अशें मादर तेरेसा एक दीस घरा भेटेक म्हूण वेता आसतना एक घर ती पळयता आनी त्या घराक भितरल्यान किडगाल्या जनेलां पुरा धांपल्यांत. एक दीस पळयता, 2 दीस पळयता, 3 दीस पळयता आनी 4थ्या दिसा मादर तेरेसा वचून त्या दाराक बडयता. आनी दाराक बडयता आसतना एकलो मनीस भितर तावनो कोण थंय म्हणून भितर तावनसो बोब मारता. हांव मादर तेरेसा आयल्यां, तुका मेळोवंक आयल्यां, बागील काड. मादर तेरेसा विशांत त्या मनशान आयकल्लें जावं पुरो. त्या देखून ताणें कीळ काडली आनी भितर तिका येवकार केलो. आनी भितर ती पळयता, कशें कालें पळयता, सगळें घर यमकोंडूच जालां. घराक सारोण मारिनासतना कितलेशे गी तेंप जाले. जणेलार पुरा गोंटेर मांडल्यात. बागलां सगळीं पुरा ती बंद जावन कितले गी वर्सां जावन ती काडूंक जायनात. घरांत सगळो काळोख भरला. लायटच ती ताणें घालूं ना. मादर तेरेसा विचारता, मोगाळ बाबा कित्याक तूं अशेली जीन जियेताय? ही दारां पुरा तूं धांपून गेलाय. सगळें तुवें काळोख जालां. सगळें घर तुजें गोंटेर जावन गेलां. सगळ्या घरांत एक जळकाय समेत ना. कसली तुजी परिस्थिती? तो म्हणालो, मादर, हांवें कोणा खातीर जणालां उक्तें करूं? हांव कोणा खातीर हांव वात पेटों? म्हज्या जिवितांत हांवें कोणा खातीर हांवें हें घर जाडयचें? कित्याक म्हळ्यार ह्या घरांत आनी एकलो कोणूच ना. ह्या घराक उजवाड कोणाक जाय? म्हाका उजवाड नाका. म्हज्या जिवितांत सगळो काळोखूच भरून गेला. देखून हांव कोणा खातीर उजवाड पेटों? मादर म्हणाली, हांव तुजे संगी कोणाक म्हणी धाडीन जाल्यार तूं दारां काडताय गे, तूं वात पेटयताय गे.
माधर कोण म्हणी म्हज्या म्हाका सांगात दिवंक येता जाल्यार हांव खंडीत जावन दारां उगडतां लांबक्या हांव पेटयतां. माधरान सांगलें फाल्यां हांव तुज्या घरांत हांव हरी एका दिसा दोगां सिस्टरांक धाडटां. आनी त्या दिसावन माधर तेरेजान हरी एका दिसा म्हणलें बरें दोगां सिस्टरांक त्या मनशाच्या घराक बेटेक धाडलो टर्न काण घेवन. आनी त्या घरांत तांणी झाडलें, तांणी जण्याला उक्तें केलें, तांणी दिवो पेटयलो, तांणी त्या मनशाक कितें दिलो सांगात दिलो. आनी तो मनीस थोड्याच तेंपांनी एक बरें मरण पावलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, एकसूरपण म्हळ्यार कितें? तर मनशाक एकसूरपण म्हळ्यार कितें? कित्या मनीस एकसूरपण जियेता वा एकसूरपण मनशाक कित्याक जोसता? मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव एक डेफिनेशन वा व्याख्यान पळयत आसतना म्हाका थंय एक व्याख्यान डिस्कनेक्ट म्हणटात. Disconnect from the world, disconnect from the loved ones, disconnect from his own self is loneliness. बोमगाच्या भावा बहिणीनो, एका मनशाक वा एका मनशान आपल्या जिवितांत वेगळा सार हे डिस्कनेक्शन कशें एक वात जळजे जाल्यार आमी स्विच घाली जे की स्विच गेल्यार मात्र प्लस आनी मायनस हें जावन थंय कितें थंय जळक येता वात पेट्टा. तशें मोगाच्या मनशांत हांव न्हू मोगाच्या वस्तूंत हांव न्हू एका तराचो वेगळा सर ए फिलींग ऑफ डिस्कनेक्ट फ्रॉम फॅमिली, फ्रेंड्स, वायफ, चिल्ड्रन अँड फ्रेंड्स. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक आमच्या सालत्या जिविताक येवया, आमच्या साद्या जिविताक आमी येवया. आमी एका मनशाक मस्त तेंमतान वळखता पळयता वा आमचो याजक वा कोणगी आमचे मोगाची मनशां मस्त सळवळ आसा आमकां. आनी एक दीस आमी पळयता आसता तो मनशा थंय कसलीच जळक ना, ताचें तोंड पुरो चिवळोवन गेलां, केस पुरा तेणे पडल्यात. आमी ताच्या लागीं विचारता, बाबा कालें जालें, कितें जालें तुका? कालें हुशार न्हय? ना बाब हुशार आसा. जेवले? हां जेवलो. मागीर कालें जालें? कांय ना. कालें जाता म्हूण ताका कळयच ना. दॅट मिन्स ही हॅज गॉन इन टू अ कायंड ऑफ डिप्रेशन. ताच्या जिवितांत एक तराची निराशा, ताच्या जिवितांत एक तराचें कंगल तो व्यक्ती जाला. ताच्या जिवितांत कितें जाता म्हूण ताकाच कळीत ना. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, कितें जालां ताचें थंय जालां पयले सुवातेर ताका निराश जाल्या. ताच्या जिवितांत ते लोनलीनेस वा एकसूरपण ताका सांगात आसल्यार तो सांगात ताका आपणावंक जायना. तो एकसूरपणाच्या जिविताक तो गेला वा ती गेल्या जाल्यार कितें जालां तिचें थंय वा ताचें थंय? मोगाच्या भावा भयणीनो, तशें जावंक ताका कारण कितें जालां? पयल्या सुवातेर अनफुलफिल्ड डिझायर्स. मोगाच्या भावा भयणीनो, ताच्या जिवितांत ताणें आशिल्लें, ताणें येवजिल्लें, ताणें चिंतलें, ताणें कितें करी जाय म्हूण चिंतलें, येवजिल्लें, ताका करूंक जावना. वा ताणें ताच्या बायलेतावन, भुरग्यांतावन, कुटुंबातावन कितें आशिल्लें ताका मेळोवंक ना. वा ताणें अशें जायजें म्हूण चिंतलें, अशें करीजे म्हूण चिंतलें. म्हजें काजर जाल्यार म्हाजी बायल म्हजी अशीच आसजे, म्हजी आवय अशीच आसजे, म्हज्या भुरग्यांनी एंत करीजे, म्हज्या कुटुंबांतांनी अशेंच करीजे म्हणून ताणें चिंतलें. आय डिझायर्ड, हांवें चिंतलें वा ताणें चिंतलें, तें जावंक ना. ताचे कुशे प्रमाणे ताची बायल चलोवना, ताची भुरगीं ताच्या येवजणे प्रमाणे जावना. ताणें चिंतलें बरें ताका एक बरें घर जावना, ताका ताणें कितें येवजिल्लें ताका जावना. दॅट इज वाय द अनफुलफिल्ड डिझायर्स. ताणें कितें येवजिल्लें चिंतलें जावना देखून ताका कितें जालां? ताका निराश जाला, ताका एकसूरपण भोगलां, ताका जिवचींच नाका म्हूण भोगलां. त्या देखून ताच्या सगळ्या जिवितांत कितें भरलां? काळोख भरला. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत खंडीत जावन खंयचो एक मनीस
एक वेगळा सार जावं पुरो ताच्या कुटुंबात आणि दुसरे सुवातेर वेगळा सार क्रिस्त तावन ताणें वेगळा सार काण गेला इगर्ज मातेक तो खंडित जावन इगर्जेक वचना घरांत मागणें ना घरांत खंयचेंच ना ताच्या वैयक्तीक जिवितांत खंयच्याच कारणा खातीर तो देवाक मानवा तसलो जावना त्या देखून ताका एका कुशीन द सोशल एका वतीन सामाजीक बंदड एका वतीन आध्यात्मीक काळोख त्या देखून दोनूय काळोख ताचे थंय बरोवन ताचे थंय कितें जालां एकसुरपण बोगलां द लोनलीनेस इज हॉन्टिंग हिम त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत असलें एकसुरपण कितें जाता वेता वेताना this becomes the physical loneliness असलें मोतीचें एकसुरपण कुडीक कितें जाता बादाक जाता त्या देखून BP सोडता शुगर आसल्यार सोडता मेळिल्ल्या मेळ्यां कडेन झगडयता राग येता भुरग्यांक बायलेक पळयल्यार जायना कुटुंबाक पळयल्यार जायना असलें जिवीत खंडीत जावन ताकाच कितें जाता कांटाळ्याचें जाता कांटाळ्याचें त्या देखून मनीस म्हणटा म्हाकाच म्हज्याच जिवा भितर कितें जाता म्हूण म्हाका कळना म्हाकाच म्हज्याच जिवा भितर म्हाका कितें जाता म्हूण कळना त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो असलो मनीस असल्या मनशाक जर तर देवाचो सांगाते आणि मनशांनी सांगाता आसल्यानी ताका समजोवन काण घेना जाल्यार ताका दिसता दोरी ताका दिसता आनी कितें की पाड वाट आनी ताचें जिवीतच अंत जाता मोगाच्या भाव भयणीनो त्या देखून हांवें सांगलें ह्या संवसारांत त्या पिडेक वखद करूंक खंडीत जावन बटलीन वखद मेळना वा गुळयेनी वखद मेळना ताका वखद आमच्या सोम्या जेजूनच दिवंक साद आसा देखून आज आमी वाचलें एक वांजेला वयरी नदर घालया मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आयकलें बेतसादा कशें आज ह्या सान लोरेस बापाचें पूर्ण तळच बेतसादा म्हूण चिंतया आमच्या जिवितांत निराश जाल्या आकांत आयला कस आयल्या दूख आयला आनी आमच्या जिवितांत बेजाराय जाल्या आनी एका तराचे एक वडणी आमकां सान लोरेसाच्या ह्या पूर्ण शेतांतय आमकां भोगल्या आनी आमकां हांगा आयल्यार कितें म्हणे बरें जातलें म्हणून चिंतून आमी हांगा आयल्या जावन त्या देखून बेतसादा हें पूर्ण शेत जावन आसा आज म्हाका आनी तुमकां एक बेतसादा आनी हांगा कितें जाता ह्या बेतसादा म्हणल्या त्या जाग्यार वर्साक एक पटी त्या तळ्यांत उदक वयर येता आनी त्या वेळार कोण पयलो वचून त्या तळ्याच्या उदकाक आपडटा ताचे थंय असले पिडा पुरा बरी जाता आनी असलें एक महत्वाचें एक अजापाचें तळें जावन आसा बेतसादा आनी थंय एकलो मनीस 38 वर्सां मोगाच्या भावा भयणीनो 38 इयर्स 38 वर्सां 38 वर्सां ह्यो मनीस थंय राखून आसलो कळल्याक ताच्या कुडीच्या भलायके पासत ताची सोंसणीकाय पळया मोगाच्या भावा भयणीनो ताची सोंसणीकाय पळया 38 वर्सां येवच्या वर्सां मेळत आनी एक वर्सां मेळत मागीर एक वर्सां मेळत म्हणून जेजू ताची परिस्थिती अर्थकारण काण घेता आनी विचारता बाबा तुका बरो जावंक जाय कसलें सवाल मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां हांसूंक येता न्ही गी 38 वर्सांत हो मनीस बरो जाय आपुणाक बरें जाय म्हणून राखण आसा आनी जेजू विचारता तुका बरो जावंक जाय डू यू वॉन्ट टू बी हिल्ड आनी तो मनीस कितें सांगता मोगाच्या भावा भयणीनो वय 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 म्हाका बरें जावंक जाय म्हाका आपोडू म्हाका तेशें कर अशें कर ना देवाच्या उतरांत पळया जेजू विचारता तुका बरो जावंक खुशी आसा पिडेस्तान जाप दिली कालें जाप दिली पिडेस्तान सांगू ना म्हाका बरो जावंक जाय आपोडू म्हाका बेसावं दी ना ताणें कितें म्हळें सायबा उदक हालयिल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत दवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना उदक तळ्यांत हालयिल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना
मोजो म्हणलो कोणी ना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो 30 आणि 8 वर्सां तो मनीस तळ्या लागीं आसा. ताका कोणाचो सांगात मेळोवना, कोणाक ताचे वयर बिरमोत दिसोवना, कोणी ताका एक उकूल व्हरून तोळ्यांत दवरता म्हणली म्हण करूना. ताणें 4 जाणांक आपणावणांक तर मोजो म्हणलो कोणूच ना. मोगाच्या भाव भयणीनो खंडीत जावन मोजो म्हणलो कोणूच ना. आमची परिस्थिती मस्तुपटी यशंत जाता, मस्तुपटी यशंत जाता. एकाच मडकेंतले आमी जेवता, एकाच मडकेंतले आमी जेवता, एकाच फाक्या भितर आमी जियेता, एकाच मांद्रेर आमी न्हिदता थोडे फाटी घोव आनी बायल जावन, वा एकाच कुडांत आमी घोव बायल भुरगीं ओट्टूक जियेता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो एकाच मडकेंतले जेवल्या रे, एकाच पाक्या भितर जियेल्या रे, एकाच मांद्रेंत न्हिदल्या रे, एकाच कुडांत जियेल्या रे. साबार आनी साबार पोटी आमकांय असलेंच चिंता पेता. मोजो म्हणलो कोणूच ना. एकसरपणो, लोनलीनेस ते दाळे आमकां दोस्ता वैगी नाही. खंडीत जावन त्या वेळार जेजू सांगता ताका, जेजू खंडीत जावन सांगता मोगाच्या भावा तुजें हांतुळणो घे आनी आनी चल. तो मनीस कोण म्हणून जेजू म्हणून ताका कळीत ना. ताका एकच एक जाय आसलें, ताच्या कुडीची भलायकी ताका जाय आसली, ताची कुडीची भलायकी ताका जाय आसली. पोरच्या आयतारा म्हज्या फिरगजेंत हांवें आमच्या बापाचें मागणें आमकां आसलें पोर, आनी अब्राहमाचें मागणें आसलें. सोदोम आनी गोमोरा पासोत अब्राहम देवा लागीं मागता, एका भिकाऱ्या बरी मागता, एका भिकाऱ्या बरी. अब्राहम त्या सोदोम आनी गोमोरा वयर तुवें नाच करून वचून एका भिकाऱ्या बरी मागता. आनी देव सांगता जर तर 5 जण म्हणी थंय मेळटी जाल्यार तो गांव हांव नास करिना म्हणून. तशें म्हणटा आसतना म्हाका एक ल्हानशा गणिताचो उगडास आयलो आनी तें गणित आज तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. मोगाच्या भाव भयणीनो फाटल्या एका 20 दिसांनी कितलो पावस आयलो, आवर आयलें, आनी तुमकां हांगा ह्या कोडयाळांत आसल्ल्यांक तें कितें म्हणून कळीत जावचें ना तितलें. पूण म्हाका हांव एका बासरी काट्टे म्हणल्यार फिरगजेंत थंय एका व्हडल्या पर्वताच्या जाग्यार हांव आसा. थंय वारें आनी वादळ हांवें 20 दिसांनी म्हज्या घरचें बागेलच काडूंक जावना. आनी दुरी इतली दांपून पडून बायलो संवसार हांवें पळोवनातलो. आनी असल्या सुवातेर हांव आसता खंडीत जावन म्हाका तो पावस कित्या वेतागी म्हूण जातलो. तसल्या एका पावसाच्या आनी वाऱ्या वादळाच्या गडगड्याच्या एका संदर्भार एक बस मोगाच्या भाव भयणीनो, एक बस त्या प्रयाणिकांक खाण घेवन मुखार वेते आसा. त्या वेळार विपरीत जगलाणें, गडगडो गडगडो गडगडो. ड्रायव्हराक मुखार जगलाणें इतलें मारता की मुखार वचूंकूच दिसना ताका. आनी त्या वेळार तो ड्रायव्हर सांगता आमचे मदें कोणगी एकलो आजच मोरसो आसा जे ताका गडगडो पडून सुगी वा कितेंगी जावन मोरसो आसा. ताका आमी म्हणटा एकलो कोणगी एकलो मुट्टीस लागलो वा कोणगी आजच ताचें निमाणें जालां तसलो एकलो आसा आमचे संगी. त्या देखून हांव आतां कितें करता, बस व्हरून एका मैदानार रावयता आनी थंयच सरशीन एक रूख आसा. आनी हर एकल्यानी कितें करीजे, बस सारतान देवजे, त्या रुखाक वचोजे, आपडजे आनी पाटयेजे. जर तर तो मनीस आज तो मोरो जंय ताचें आजच निमाणें म्हूण जालां जाल्यार रुखारच गडगडो पडटलो आनी मरतलो म्हणून सांगता. आनी बस व्हर रावयता मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी आतां कोणें वयचें, फस्ट कोणें येचें, फस्टाक वचोचें न्हय, कोणें म्हणी वचोचें न्हय, स्टार्ट करिचें न्हय. आतां कोणी वचना बस, आतां कोणी देवाना.
ड्रायव्हरस म्हण करता आनी लो बसा कडे येता बसा तावन देंवता वचून रुखाक पडता जावन येवन बसता उपरांत कंडक्टर उपरांत एकलो फाटल्यान एकलो सगळे बसा तावन देंवले आतां एकलो मात्र उरला एकल्या उरल्याक सक्कड तेदो म्हणसो काय जावना अशें पळयतात अब्बा देवा कसलो सणी लागलो मनीस तूं सायबा आ तूं मारचे शिवाय आमकां सक्कडांगे मोरोंक जायत हळे आतां वचू तूं निमाण उरलाय म्हणून ताका बासा सरशीन धाडूंक प्रयत्न करतात सगळांय ताचे केबडय करतात त्या वेळार तो मनशाची परिस्थिती कितें जायत हांव एकलो मात्र उरला सगळ्यांक कांय जावना आतां निमाण हांव मरचें गॅरंटी आतां गडगड पडून हांवच मरचो कोण ना म्हजे निमती इतली जाणां मरचीं आसलीं कोण ना म्हणून मतींत चिंता आनी तो लो मेटां काडून 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 बस्साच्या तावन देंवून रुखाक वचून आपडटाना ओडलो एक गडगड्याचो आवाज ओडलो एक गडगड्याचो आवाज आनी तो आवाज खंय ताण आयलो म्हण ताका कळीत ना अशें गुवण पळयता ताच्या दोळ्या मुखारच त्या बस्सार आसलीं हर एकली गडगडो पडून मरण पावली मगाच्या भाव भयणीनो त्या काणयेंत वा त्या घटनांत असलें उल्लेख मागीर केला मस्तपटी आमी चिंताव म्हज्या पुण्या वरवीं म्हज्या मागण्या वरवीं म्हजे तावण जालें म्हजे तावणूच आनी शीत खावचें म्हजे ताणूच पुरा उजवाडचें म्हणून पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कसले पातकेगी देव एकलो जाणा आमी कसले मनशांगे देव एकलो जाणा म्हजो आनी देवाचो संबंध कितें म्हणून म्हाका आनी तुमकां मात्र कळीत आसा त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत जर तर इल्लो बरो पावस येता जर तर आमच्या कुटुंबांत कितें म्हणे बरें जालां आमच्या कुटुंबांत बरें जावन आसा तर चिंतचें नाका म्हज्या पुण्या वरवीं न्हय जावं पुरो म्हज्या कुटुंबांत आसात वडिलां म्हज्या कुटुंबांत आसात भुरगीं बाळां म्हज्या कुटुंबांत आसा एक ल्हानशें बाळ ताच्या पुण्या वरवीं वा ताच्या मागण्या वरवीं ताच्या बऱ्यापणा वरवीं आमच्या जिवितांत इल्लें बरें जावन आसा त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो पितीसपणाचें जिवीत आमच्या जिवितांत आमी फाटीं येसय कोणेंय आमकां माट केलां तशें जालां आनी तांणी सगळ्यांनी चिंतलें वचचो मनीस ह्या दळडीर लागलो मनीस आमच्या लागीं आयला तो समाना तशें अशें पितीसपणाचें जिवीत मोगाच्या भावा भयणीनो आमी सोडी जाय आनी आमी वेंग मारी जाय कोणाचें जिवीत सोम्या जेजूचें जिवीत आमी आपणायसय सोम्या जेजूचें जिवीत आमी आपणायसय त्या देखून भोव मोगाच्या भावा भयणीनो हांगा आसली सोमेस आमी भोगचें सर एकसूरपण आमच्या जिवितांत आमकां आसा खंडीत जावन कश्ट संकश्ट दूख बेजाराय सगळे सोम्याच्या पांयां तळा सामारपूंक आज आमी हांगा आयल्या त्या देखून हे घडयेभर आमच्या जिविताच्या आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या वैयक्तीक जिविताच्या आमच्या भुरग्या बाळांच्या आमच्या कुटुंबा जिविताचेर आमची एक नदर घालया आनी सगळां दिमी घालया मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिलीं आमच्या जिवितांत देवाक आमी अर्गां दिलीं देवाची मजत आमी मागली देवाची काकुळत आमी मागली आमच्या जिवितांत आमी खंडीत जावन एक न्ही जाल्यार एक तरान पातकी जावन आसा सोम्या जेजून आमच्या जिवितांत कितलेशे फावटी आशिर्वाद दिवंक आशिल्लो पूण म्हजी आनी तुमच्या जिविताची पातकां हांव आनी तुमी सोम्या तावन वेगळो आसार घेतून आमच्या कुटुंबांत मागणें आमच्या जिवितांत देवास्पण आमच्या भुरग्यां बाळा थंय देवास्पण हाडूंक आमी प्रयत्न करूं ना आनी तसली सर पातकां आमच्या जिवितांत आसात देखून जर तर बेसादा ह्या पुणतळार आमी आशिल्लें आमी येवजिल्लें आमी कितें आमी येवजून हांगा आयल्या तें सगळें आमकां मेळ जाय जाल्यार
जेजूचो सांगात आमी आज आसो जाय जेजूचो सांगात आमी आज आस जाय मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूच्या सांगातपणाक आमी आसूंक जाय तो बेसादा तावन तो मनीस जेजूच्या आशिर्वाद घेवन फाटीं गेलो तशेंच हांगा आयलो हर एक यात्रीक हर एक भक्तीक हर एक मनीस आमी रित्या हातांनी वचूंक नजो जर तर आमी रित्या हातान येतो जाल्यार खंडीत जावन आमचो भावार्थाचेर एक दिश्ट आमी घालूंक जाय देखून ह्या भावार्थाच्या आनी मोगाच्या आशिर्वादाच्या आनी अजापाच्या ह्या पवित्र स्थानाक आमी आयले आसता आमच्या पातकांची आमी दूख धरया आनी सांगता आमी गावून आमची पातकां वळखून घेवया आनी म्हणया एक सोबीत सुंदर गीत आसा सोमिया जेजू आमी पातकी आमची पातकां तूं बक्षी हांव गायतां तुमी सगळ्यांनी व्हडा भक्तीन हात तुमचे जोडून हांव कितें सांगता तशें करून ह्या पवित्र स्थळार तुमी कितें मागोवंक आयल्यात खंडीत जावन आंगातान कोणूच रितें वेचें नाका आनी तुमच्या जिवितान सा लोरेस बाप अजापां करी जाय जाल्यार जेजून सांगलां हांव तुजी पातकां लेखान दवरचो मनीस न्हय बागार हांव तुका बोगसूंचो देव जावन आसा हांव तुजो मोग करचो देव जावन आसा सांज जुआंवच्या वांजेलांत सोमी जेजू सांगता देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो गे ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमकां धाडलो कित्याक ह्या संवसारांत ताणें रचल्या कोणेय नाच जायना जाय कोणें नाच जायना जाय बागार देवातय ताणें बाचावे जाय जाय त्या देखून मोगाच्या भावा मोगाच्या भयणी मोगाच्या भुरग्या युवा जना तुज्या जिविताचे कश्ट तुज्या जिविताचे आकांत तुज्या जिविताचे एकसुरपण तुज्या जिवितांत तुवें कितें भोगताय तें सगळें सोम्या जेजूच्या पांया तळा समर्पवच्या आदीं तुजीं पातकां आतां वळखून घे आनी सोम्या लागीं उसार आनी माग आनी बोब मार सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी म्हणया सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी आनी एक फावटी सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी सगळां सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी सगळां आमचे हात आमच्या हृदया वयर दवरया तो मनीस सुंकागार देवाळाक आयलो आपल्या हृदयाक बडोवन म्हणालो सोम्या म्हजे दोळे तुजे थंय उबारूंकय हांव फावो न्हय हांवें पातकी मनीस म्हजेर तुजी काकूळ तुजी दीस घाल सा पेद्रू बुडताना हात उबारून म्हणालो पळय सोम्या हांव बुडते आसा म्हाका तुजो हात म्हजे थंय तूं लावन म्हाका बाचाव कर तसल्या मनशा बरी हांव आनी तुमी हांगा आयल्या व्हडा पातकांत आमी आज सांपडल्या व्हडा एकसुरपणान कश्टांत आकांतांत आमी सांपडल्या आनी आमी मागया जोम्याची काकूळ तूं आनी गावया सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी म्हणया सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी गुन्यांव आमचो आमी वळखून घेताना सोमिया आमकां तूं बक्षी वेचीक पुता परिपाटी येताना सोमिया आमकां
आमकां तूं बक्षी कलत्या काळजान आनी दुखेस मोना काकुळतीक तुज्या अत्रेक दाना सोमिया आमकां तूं बक्षी सगळा सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी सुकून गेल्या बकऱ्या परी कश्टातान सोमिया आमकां तूं बक्षी पाशातापान आमी जिणी बदलता सोमिया आमकां तूं बक्षी पातकी जिणेक पाट करतना पातक रोडून दूख पावतना सोमिया आमकां तूं बक्षी सगळा तूं बरो सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी सगळा सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी आजोड्या जाके वापरी जिणी बदली दिताना सोमिया आमकां तूं बक्षी दाविदाच्या पुताक काकूत कर म्हणटा सोमिया आमकां तूं बक्षी पातके स्त्रिये परी रडतना दुकान दोळ्यांनी भरतना सोमिया आमकां तूं बक्षी सकडा म्हणया सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी क्रेस्तर नाट्या परी कंती जाताना सोमिया आमकां तूं बक्षी मोजा देवा मोजा सोम्या म्हणटाना सोमिया आमकां तूं बक्षी मोजा पातक्याची काकूत कर्म हरदें बोडो हांव मागताना सोमिया आमकां तूं बक्षी सगळा सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी सगळा सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी पातकांची दूख धरून कुमसार जाताना सोमिया आमकां तूं बक्षी केल्ल्या पातकांका ते प्राजीत करताना सोमिया आमकां तूं बक्षी राजे संदाना आशेताना बक्षूचें बरें मन दाखयताना सोमिया आमकां तूं बक्षी सगळा सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी सोमिया जेजू आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी मोगाच्या भावा भयणी तुझ्या जिवितांत सोम्या जेजूच्या विरोध तुझ्या कुटुंबाच्या विरोध पवित्र सभेच्या विरोध आणि सर उपादेश सांडून तुवें केल्ल्या सर पातकांची दूख धर सोमी जेजू आमकां शिक्षा दिवचो देव न्हय बागार आमकां बक्षूचो देव जावन आसा
देखून स्वामी जेजू आमकां सांगता खंडीत जावन हांव तुजो मोग करता तूं म्हज्या मोगाचो पूत आनी तूं म्हाका मांडवो लाय म्हणून वेचीक पुताक सोम्या जेजून आमकां आमच्या मुखार दोळ्या मुखार दवरून बोगसूंचो बापूय जावन त्या वेचीक पुताक आरावण धरिल्ल्या बरे आज सोमी जेजू म्हाका आनी तुमकां आरावण दवरूंक पोशेवंक आनी म्हजी आनी तुमची पातकां कितलीं कठोर जातत जाल्यार सोम्या मुखार आमी ती रडटाना सोम्या मुखार आज ती आमी हाडटाना आमी सोम्या मुखार पातकी जावन आमचे पातक वळखून घेताना खंडीत जावन सोमी जेजू आज अजाप करतलो त्या देखून मोगाळ भावा भयणी तुज्या जिवितान इतलीं वर्सां जावंक पुरो तुवें कुमसार जावं नाय तुवें तुज्या भावा भयणीक दुखयलाय तुवें माट मंत्रां आनी कितें कर्ण तुज्या देवाक तुवें दुखयलाय तुज्या बायले भुरग्यांक तुवें दुखयलाय तुज्या जिवितांत तुवें कितें आशेव नाय कितें आशेलाय तें तुका मेळोवंक ना कित्याक तुवें तुज्या देवाक तुजो सांगात कर्ण घेवनाय तुज्या देवातां तूं पयस सरलाय देखून तुज्या जिवितांत अजापां जावनात त्या देखून मोगाळ भावा भयणी आज स्वामी जेजू तुका सांगात दिवंक आशेता तुवें कित्याक मागलाय कितें मागता आसाय खंडीत जावन सालरसाच्या मजतीन तो दिवंक आशेत आसतना खंडीत जावन तुज्या पातकांक दूख धर तुज्या पातकां खातीर रड त्या अपराधवार करल्या स्त्रियेक सोम्या जेजून सांगलें हांव तुका शिक्षा लायना बाये आनी मुखार पाता करिनाका म्हणून त्या देखून स्वामी जेजू आज तोच स्वामी जेजू म्हाका आनी तुमकां सांगता हांव शिक्षा दिवचो देव न्ही बोगसूचो देव त्या देखून त्या अपराधवार करल्या स्त्रिये बरे त्या जाकेवा बरे त्या सुंका काट्यार बसल्या मातेवा बरे वेचीक पुता बरे आज आमी सोम्याच्या पांयां तळा आमच्या पातकीन जिवीत आमच्या पासक्या सैम देवातान पयस सरले आमचे घराणे आमचे कुटुंब आमची भुरगीं बाळां आमी सर्वांक जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया आनी आज तुज्या जिवितांत भोगचे असले कश्ट संकश्ट तुज्या जिविताची पिडा शिडा तुज्या जिवितांत तुवें कितें येवजिलां तुज्या भुरग्यांक बरें काम तुज्या भुरग्यांक बरो फुडार तूं आशेवन हांगा आयलाय तर तुज्या जिवितांत तुज्या कुटुंबांत तुज्या सरसंवारा तुज्या वैयक्तीक जिवितांत तुवें केल्ली सर पथकां आज सोम्या जेजू तुका बोगसूंक आशेता त्या देखून प्रत्येक जावन तुज्या दोळ्यान दुखां भरून तुज्या जिवितांत तुवें पश्चातापोवन तुवें केल्ली सर पथकां तुवें आटोवन आज सोम्याक तूं उलो मारशी जाल्यार आज सोम्याच्या ताब्यान तुजें जिवीत तूं दिशी जाल्यार तूं अद्भुतां देखतलें आनी कित्याक हांव तुजो मोगोरचो देव जावन आसा हांव तुजो मोगोरचो देव जावन आसा उबी रावया सकड़ा उबी रावया तुमची नदर तुमची दीस ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तुमी कसया त्या पवित्र सक्रामेंतांत हांव वाळचीत असली सकत ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांव वाळचीत असले आशिर्वाद आज आमच्या हर एकल्या थंय देवून आमकां समेस्तांक ताच्या आशिर्वादाने बरोवंक जाय देखून मोगाच्या भावा भयणीनो हें पूर्ण शेत जावन आसा बेसादा आज हांगा या 30 आनी 8 वर्सांत हांव राखून रावल्या त्या मनशाक जेजून आशिर्वादीत केल्ले बरे म्हाका आनी तुमकां आज आमच्या एकसुरपणान आमच्या कश्टान आमच्या आकांतान आमच्या दुखान स्वामी जेजू आशिर्वादीत करूंक आशेता देखून आमच्या हात उबारुया आनी आमी सकड़ा म्हणया हालेलुया 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 वरदान तुका जेजू वरदान तुका जेजू स्तुती तुका जेजू महिमा तुका जेजू आराधन तुका जेजू हालेलुया 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 आमी सकड़ा म्हणया सोमियाचे सो आमी पातकी पातकामची तो बक्षी सोमियाचे सो आमी पातकी पातकामची तो बक्षी सोमियाचे सो आमी पातकी पातकामची तो बक्षी बशया भोवमोगाच्या भावा भयणीनो जेजू हर एकल्यांचे जिवीत आज पळयता म्हाका आनी तुमकां आज जेजू पळयता खंडीत जावन हांव आनी तुमी देवाच्यान
नदरेर देवाच्या समकार आनी ह्या पोण तळार आमी आसा आनी हांगा आयिल्लो कोणूच रित्या हातांनी वचोंक ना. हजारो हजारो लोक ह्या पुणशेताक आज भेट दिल्या. हजारो हजारो अद्भुत हांगा जाल्यांत. फकत मोगाच्या भावा भयणीनो, देवान आमचे थंय काकुर्त दवरल्या मारिफात. जेजू त्या बेतसदाच्या त्या जाग्यार त्या मनशाक 38 वर्सांत राखून रावल्ल्या ताका विचारलें, तुका बरो जावंक खुशी आसा? हांवें विचारलें, कसलें? सावाल्लें. पूण जेजू कित्याक विचारता गे म्हूण सांगल्यार, जेजू विचारता कित्याक म्हूण सांगल्यार, तो आमचो भावार्थ परिक्षा करता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो भावार्थ तो परिक्षा करता आनी हर एकल्याक आमकां आमच्या भावार्थाची परिक्षा जाता. कशी परीक्षा जाता? आमच्या भावार्थाची परीक्षा कशी जाता गे म्हूण सांगल्यार, आमच्या जिवितांत जेजू आमकां एक न्ही जाल्यार एक कश्ट संकश्ट दिवन सुकोन गेल्लो ताचो भाव, ताचो पूत ताचे लागीं फाटीं येजय म्हणून तो आशेता. कित्याक म्हूण सांगल्यार, ताणें रचलो कोणूच मनीस कितें जायनजो ताणें पाड जावंक वचोनजो, पाड जायनजो. देवाचें उतर सांगता, हेब्रेवांक बरयलें पत्र 11 अध्याय 6 वळ हेब्रेवांक बरयलें पत्रांत आमी जेजूचें उतर आमी थोडे देवाच्या उतराक आमी आज आयकोवया. देवाचें उतर हेब्रेवांक बरयलें पत्र 11 अध्याय 6 वळ सांगता, तरी पूण भावार्थाविने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. कित्याक देवा लागीं सर्तल्यान देन आसा आनी आपणाक सोदतेल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पात्ये जाय. भावार्थाविने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. देखून भोवमोगाच्या भावा भयणीनो, आज ह्या पुणतळ्यार भावार्थ नासतना म्हाका बरें जायजय, म्हाका बरें जाता, हांव त्या जाग्यार गेल्यार हांव साल वर्सां लागीं मागल्लें मजत म्हाका मेळटा म्हजो पातयेनी नातल्यार खंडीत जावन कोणाकच देवान आपणोवंक साद ना. त्या देखून हेब्रेवांक बरयलें पत्र सांगता, भावार्थाचे विणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. कित्याक देवा लागीं सर्तल्यान देन आसा आनी आपणाक सोदतेल्याक तो प्रतिफळ खंडीत जावन दितास. त्या देखून सोम्या जेजू त्या मनशा लागीं सारता, तुका बरो जावंक जाय, बरो जावंक जाय, खंडीत जावन हांगा आसल्या आमकां सोमेस्तांक बरें जावंक जाय. आमच्या जिवितांत आमी कितें आशेलां, कश्ट आसा, दूख आसा, तें आमकां निवारण जाय. आमच्या साल वर्साच्या मजतीन हे उपकार आमकां मेळोवंक जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजो आनी तुमचो भावार्थ आज जेजू आशेता. भावार्थान मागल्लें, भावार्थान आमी कितें आशेता खंडीत जावन देव आमकां दिसलोच. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां सर्वांक आमी एक गुळी काण घेता जाल्यार ती गुळी काण घेवच्या पयलें म्हाका बरें जाता म्हणून चिंतल्यार मात्र बरें जाता. जर तर त्या डॉक्टरान दिवची गुळी, ह्यो डॉक्टर सामाना तो बरें जायना म्हणून चिंतल्यार तुवें कितें केल्यार बरें जायना. म्हणजे भावार्थ वयर आमकां बरें जावंक साध्य जाता. जिवीत आमी आसा तशें स्विकार करूंक देव आमकां आज दुसरे सुवातेर आपोवण दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें सांगलें वडोल, आमी तें आशेता, हें आशेता, तें जाय हें जाय खंडीत जावन आशिल्लें सगळें मेळिल्लें जाल्यार आज ह्या संवसारांत हांगा ह्या पुणसळा कोणू आसना. हर एकल्या थंय देवान एक योजन घालां आनी त्या योजना प्रमाणे आमचें जिवीत आमी आसा तशें स्विकार करूंक जाय. हर एका मनशाक देवान एक योजन दिलां. आतां जेजूच्या जिविताचें थोडे एकसुरपणाचे वेर आमी नदर घालया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक गोत आसा
जेजूक 2 सैंब आसले वैगी खंयचे सैंब एक देव सैंब आनी एक मनशा सैंब वैगी जेजूक 2 सैंब आसले एक मनशा सैंब आनी एक देव सैंब देव सैंबान तो खंडीत जावन एकसूर पोवन भोगवना पण मनशा सैंबान ताका खंडीत जावन ताका एकसूर पोवन भोगले कसले एकसूर पोवन मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू आसा तशें सांगतलो फारिजेवांक सादुसेवांक आनी त्या याजकांक तो आसा तशें सांगतलो फारिजेवांक तो सांगतलो तुमी जावन आसात आज्ञाच्या पील आणो म्हणून ताणें तांकां कठोर उतरांनी सांगलें अशें ताणें सक्कडी खंडन करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो इद्ददನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದೆಗೆ ಬಂದು ಒದ್ದಂತೆ म्हणटात न्ही कोण मनीस लायक करिना मोगाच्या भाव भयणीनो आज तुमच्या भुरग्यांक तुमी इल्लें बूद बाळ सांगल्यार तुमची भुरगीं सुमी तुमकां लागीं करना आले मम्मीगे दाळे पुरपूर नंत आसता तूं वगेत रावंक जायना तुका उठल्या की बसल्या की दे डोंट लायक त्या देखून जेजूक ताच्या जिवितांत कोणूच लागीं करिनातलो मोगाच्या भाव भयणीनो ताका एकसूरपण भोगलें आनी त्या एकसूरपणाच्या वेळार जेजू साबार पोटी खंय येतलो देव सैमान तो एकसूर वचून मागणें करतलो वैगी देव सैमान तो एकसुरो जावन मागणें करतलो मनशा सैमान तो खंय येतलो हें इल्लें वासीचें देव सैमान तो ताच्या बापा लागीं मागण्यांत गांठे कटलो करशितलो थंय तो देवाचो सांगात घेतलो पूण मनशा सैमाक तो खंय येतलो तो मार्ता मुरी आनी लाजाराच्या घरा येतलो खंय येतलो मार्ता मुरी आनी लाजाराच्या घरा तो येतलो त्या घरांत ताका बरी साळवळ आसली त्या घरांत ताका येवकार आसलो त्या घरांत ताका बरें जेवण मेळटलें खाण मेळटलें आनी थंय तो ताच्या मनशा सैमांत ताका इल्ल्या मोगाक आशेवन तो येतलो मोगाच्या भाव भयणीनो वैगी सारकें वय त्या देखून मुरी आनी मार्ता जेजूक इतली लागशिली जाल्ली दोगां भयणी पोरणी ताच्या वयल्या आयतारा आमकां तें वाचप आसलें वैगी जेजूक सांगता मार्ता पळय तें पूर सगळें काम म्हजे वयर सोड न्हू तें सगळें तुजे लागीं पाटांग करून बसलां थंय कितलें पळय कितली साळवळ आसली जेजूक आनी त्या भयणीक आमी घरांत 5-6 जाणां भयणी आसल्यार भुरग्यां भाव भावानी आसल्यार कशें झगडटलें आवय बापाय तशेंच जेजू लागीं ती म्हणटा पळय हांव हांगा कुजनांत कसरता जुतां पुसता हें करता तूं आयलाय म्हणून काले म्हणिल्लें करया म्हणून हांव धडपडटा तें पळय तें वचून तुज्या लागीं पाटांग बरोवन बसला तागेलें सांगूंक जायना तुका तागेलें सांगूंक जायना त्या दाडा जेजू कितें म्हणटा मार्ता तूं संवसाराच्या पिशेपणांत पडलाय पूण मरयेन बरो वांटो घेतला बरो जागो घेतला बरें घेतलां मोगाच्या भावा भयणीनो मरयेन जेजूक कितें दिलो सांगात दिलो मोगाच्या भावा भयणीनो आज मनीस खंडीत जावन खाणा जेवणाक आशेना आज कोणाक खाणा जेवणाची बरगळ येवना मोगाच्या भाव भयणीनो त्या देखून फुलटन जेशीन नावार्दीक बरयणार नावार्दीक प्रसंगदार सांगता देर इज ए फॅमिन टुडे इन द वर्ल्ड ह्या संवसारार एक बरगोळ आयला आज कसलो बरगोळू खाणा जेवणाचो न्हय भांगार शिंगाराचो न्हय घराचो न्हय वा दुसऱ्या कसलोय बरगोळ न्हय बरगोळ आयला आज मनशाक मनीस वळखना तसलो बरगोळू देर इज अ फॅमिन टुडे इन द वर्ल्ड त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आज सरशीन बसलोय कोण म्हणून पळयना उलयना देगेक कित्याक ताच्या हातांत आसा एक देवसार मोबायल आनी थंयच मोगाच्या भाव भयणीनो पूण एक संगत कितें गे म्हूण सांगल्यार आज हांव कित्या ह्या विशयांत उलयता गे म्हूण सांगल्यार
आज असले पुरा आज सगळो संवसारीत आपल्या एका हातार असल्यारी आणि सगळ्या संवसारांत कितें आसा तें सगळें एक फोन कॉल करनी आडोंक जाता वैगी आमकां खबरां मेळना गटार तुमकां हांगा कारकोळी गोत्तू ना म्हाका हांगा आसा न्ही स्विगी ग्विगी पुरो आसा न्ही हां झोमॅटो स्विगी आनी घालें आतां एक वांयगें सांगल्यार आनी दिता काही आसा एक एडवर्टायज पळयला न्ही तुमी एक बायल सांगता सगळें सांगलां साहेब न्ही एक वांयगें मात विसरलां वांयग्याक जाय जाल्यार पुरो हाडलां ओडना जीव आसा न्ही एक वांयगें जाल्यार आनी दिता एक वांयगें जाल्यार आनी दिता जियो पळया म्हूण सांगल्यार हांव कितें सांगूंक आशेता म्हूण सांगल्यार आवय आनी बापूय सोडल्यार आनी ह्या सोम्याक सोडल्यार दुसरें सगळें आज एका फोन कॉला वयर घराच्या बागलाक आमी वचों म्हणली गरज ना पूण इतलें पुरो आसल्यार इतलें सगळें आसल्यार आज मनीस आज एकसूरपण इतलें भोगता की आज देर आर पीपल हू हॅव गॉन मॅड बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन आज कितलेशे कुटुंबां फ्रस्ट्रेशनान जियेतात आज कितल्या गोवा बायलां मदें एकतार ना भुरगीं आवय बापाय लागीं एकतार ना कुटुंबांत समाधान ना सगळें आसा मोगाच्या भावा भयणीनो एक मात्र ना माया मोग आज ना त्या देखून हांवें सांगलें आज गुण करूंक जायना तसली एक पिडा मनशाक दोस्ता जाल्यार एकसूरपण मोगाच्या भावा भयणीनो एकसूरपण आनी त्या एकसूरपणाक मस्तू जाणां बली जाल्यांत म्हळ्यार प्रायवंत हांव मस्त पोटी हांव खंय पुरा रेतीर दिवंक येता ह्या दिसांनी ह्यो एक उल्लेख हांव करतांच कित्याक म्हाका म्हज्या आबा व्हडली मांयची म्हज्या म्हाताऱ्या आवयची म्हज्या म्हाताऱ्या आबाची म्हज्या मालगड्याची आज बिरमोत दिसता कित्याक म्हूण सांगल्यार आज द ग्रँडचिल्ड्रन लॉस्ट द टच ऑफ their grandmother, father, and they have gone into the touchy screen. कळलें की हांव आनी तुमी आवय बापायच्या आनी आबा व्हडली मांयच्या उस्क्यार पोसण्यार हरद्यार लोळोवन तांच्या आंगाची उब घेवन व्हड जाल्ले हांव आनी त्या देखून आज आमचे थंय इल्ली देवबिरान आमचे थंय इल्लें मागणें आमचे थंय इल्लें देवास्पन आनी वडिलांक मान गौरव इगर्ज माता पुरो उरल्या पूण आयच्या पिळगेंत वा आयच्या भुरग्यांक हांव सूख जावंक पुरो पूण जराल तरान हांव सांगचें दे हॅव लॉस्ट द टच ऑफ देयर एल्डरली पेरंट्स व्हडली मांय थंय आसल्यार व्हडली मांयच्या उस्क्यार कोणूच वचना व्हडली मांय कडेन कोण्णें उलयना व्हडली मांय एकसुरी जाल्या शी इज फिलींग द लोनलीनेस तिका मोबायल उक्तें करूंक गोत्तुना तिका घरांत आसली टीव्ही ऑन करूंक गोत्तुना एका टीव्हीक 4-5 रिमोट ती एका कोणशार बसून एकसूरपणांत जियेता त्या देखून मोगाच्या आवय जर तर तसलें एकसूरपण तुका भोगता जाल्यार तुका आज जाय कसलें सांगात तुका खंडीत जावन जाय ह्या पंथाचें सांगातपण हें आसा पळय तुज्या घरांत तुज्या हातांत केदाळाय द टच ऑफ दीस रोजरी द टच ऑफ मदर मेरी वील टेक अवे ऑल युअर लोनलीनेस जर तर तुज्या घरांत कोणी आवय भुरगीं बाळां तुका व्हडली मांय आबा मालगड्या आवय बापायन तुमकां केअर करना जाल्यार भियेनाका हें तुज्या हातांत केदाळाय गळोवन आसूं दी खंडीत जावन हें सांगात तूं सोडिनाका त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आनी आवय बापायनो जर तर तुमच्या घरांत इल्लीं वडील आसात तांकां एकसूरपणान मरोंक सोडिनाकात एकसूरपणांत मरोंक सोडिनाकात खंयच्या मनी एका आश्रमाक वचा थंय आक्रिस्तांवां सड्डनांत थंय कोण आसात आमची आवय बापाय आसात क्रिस्तांवचींच चड आवय बापाय आसात त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो एकसूरपणा विशयांत हांव आज उलयत आसतना जेजूच्या एकसूरपणांत उलयत आसतना मनशा सैमी
जेजू की एकसूरपण भोगले त्या देखून ताणें विंचून काडले मोरयेचे आनी त्या लाजाराचे आनी मार्ताचें घर. तुमच्या घरांत आनी तुमच्या फिरगजेन ती पाद्र्याप आसात न्हय गी? पाद्र्याप आसात न्हय गी? आसात की ना? आसात. पाद्र्यापू खंय वयर ताणायल्ले गी? न्हय, सकल ताणायल्ले. हांव सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकांय याजकांक एकसूरपण भोगता मस्त पटी. आमकांय देवा लागीं आसतना खंडीत आमी देवाच्या मनेरी आमकांय थोडो एकसूरपण भोगता. आमच्या जिवितांत थोडे पटी मस्त पटी एकसूरपण भोगता. त्या एकसूरपणांत तुमच्या फिरगजाच्या पाद्र्यापा लागीं इल्लो चळवळ तुमी दवरूंक जाय. हांव एका फिरगजेंत आसा. आयतारा दीस म्हज्या लोकांचें तोंड पळयल्यार आनी एक आयतार हांवें लोकांचो तोंड पळोवचें. त्या आयतारा मुसोर हांवें राखल जाय. तस जाल्यार एकसूरपणाच्या सुवातेर, तस जाल्यार एकसूरपणाच्या जाग्यार, तस जाल्यार एकसूरपणाच्या त्या वाऱ्या वादळार आसतना जर तर आय एम नॉट कनेक्टेड टू माय लॉर्ड, आय विल गो इन टू फ्रस्ट्रेशन, आय विल गो इन टू लोनलीनेस, आय विल गो इन टू मॅडनेस. तशें आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, एकसूरपणांत जेजू सांगात दिवंक आसतना जेजूचो सांगात तुमकां दिवच्या याजकांतय थोडो सांगात आमी दिवंक आस जाय. फादर इगर्जेक गेल्यार एक घडी फादर कशें आसात, जेवल्यात गे, कशें आसात तुमी, एक सांगात मोगाच्या भावा भयणीनो. निमाणें जेजून पळय कसलो एकसूरपण भोगलें. त्या कुर्सार तो उमकळत आसतना, त्या कुर्सार तो उमकळ वयर पळया, ताणें सांगलें एलोई एलोई लामा सबक्तानी. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. त्या अल्टिमेट त्या कुर्सार तो उमकळत आसतना मनशा सैमान म्हाका अपार्थ करनाकात, देव सैमान न्हय, मनशा सैमान तो कश्टात आसतना तो म्हणालो म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पूण देव सैमान देवान ताका सांडूंक ना. ताका तिसरे दिसा पुन्हा जिवांत उठयलें, ताका सर्गार ताणें आपोवन व्हेलें. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशा सैम हर एकल्याक आमकां म्हाका आनी तुमकां एकसूरपण भोगचें सहज जावन आसा. पूण हांव आनी तुमी क्रिस्तांव जावन देवाच्या मजत आमी जोडूंक जाय. देवाचो सांगात आमी जोडूंक जाय. देवाचो सांगात आमी जोडल्यार खंडीत जावन आमकां तसलें एकसूरपण भोगचें ना. देखून देवाचें उतराचेर पातयेनी जेजू आमकां सांगात दिता. एफेसकारांक बरयलें पत्र 3रो अध्याय 17वी वळ. एफेसकारांक बरयलें पत्र, कोणा लागीं बायबल आसा जाल्यार उक्तें करा. एफेसकारांक बरयलें पत्र 3रो अध्याय 17वी वळ. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं, क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी व्हरती म्हूण 8 पुंजुजी सकत सर देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणयेची पाळा रोमो, मोगाचेर तुमचे जिणयेची बुन्याद पडून घट आसूं. त्या देखून सोमी जेजू सांगता भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं, भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. इजाया प्रवादीच्या ग्रंथाचें 40 आनी 3रो अध्याय मस्तू सोबीत अध्याय आमकां वाचूंक मेळटा. कोणा लागीं बायबल आसा? ना. बरोवन काणयचेले काणी या घरा वचून वाचा. इजाया प्रवादीचो बूक 40 आनी 3रो अध्याय हांव वाचतां. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार, पळया, तूं उदकांतावन वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. जेजू सांगता तूं आणात न्ही, तूं म्हज्या मोगाचो. तूं उदकांत वेशी जाल्यार तुजे सवे आसतलो. न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार तो तुका बुडोवचो नात. उज्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासोवन वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करचे नात, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सडवणदार. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमची इतली जतन घेता, देवाक आमचेर इतली बिरमोत आसा, देवाक आमचेर इतली काकुळत आसा. तो म्हणटा
तो म्हणटा उज्यान तूं वेशी जाल्यार उदकांत तूं वशी जाल्यार खेदान तूं बुडशी जाल्यार हांव तुका सांडसोना कित्याक हांवें तुजें नांव म्हज्या हातार हांवें कांतयलां. तसलो देव आमचो जावन आसा भोव मोगाळ भावा भयणीनो. तर आमच्या जिविताच्या एकसूरपणांत आमी कितें करूंक जाय. 4 संगती हांव तुमचे लागीं आज उलोवंक आशेता मोगाच्या भावा भयणीनो. 4 संगती हांव आनी तुमी खंडीत जावन हर एकल्यांनी करूंक जाय. आमच्या जिविताच्या एकसूरपणांत आमी कितें करूंक जाय म्हणून आज हांव 4 सांगते. पयलें आमी सर्वांनी एक सवाल विचारूंक जाय. हांव कोण? हांव कोण? हांव कोण म्हळ्यार हांव असल्याचो पुतू, असल्याचो धूव, असल्याचें भुरगें न्हय, तें सामान्य सगळ्यांक. पूण आमी हांव कोण म्हणटा आसतना ह्या सर्वेस्वराच्या मुखार रावून हांवें विचारूंक जाय हांव कोण. म्हज्या जिवितांत हांव कित्याक दुसऱ्यांक हांवें वंदोवन रावचें. तांणी तशें आसचें आनी अशें आसचें, तांणी तशें करीचें अशें करीचें म्हणून हांव वाय एक्सपेक्टेशन्स आमी दुसऱ्यांत हांव आशिल्लें आमकां मेळना जाल्यार निराश जातलें हांव. त्या देखून कोणात हांवनी कोणेंय कितेंच आशेवंक नजो मोगाच्या भाव भयणीनो. जर तर तूं आजो आजी तुज्या भुरग्यांनी तुका पळयचें, तुज्या भुरग्यांनी जो मोग करीचें, तशें करीचें अशें करीचें म्हणून तुवें चिंतल्यार तें मेळनातल्यार तुका कितें जाता, निराश जाता, ताचेर राग येता, तांचेर मोसोर जाता, तांकां पळयल्यार जायना, देखल्यार जायना, उठल्यार जायना, बसल्यार जायना. पूण तशें करच्या बदलाक म्हजे हात म्हज्या तकलेर उडास दवरा. हर एकल्याने आमी चिंतीचें. वी हॅव टू लिव अ सेल्फ कंटेंटेड लायफ. आमी आमचें जिवीत कित्या पर्यंत आमकां जाता तितल्या पर्यंत आमी हर एकल्यांक संतोश दिवंक प्रयत्न करीचे. म्हजे तावन दुसऱ्यांचें जिवीत केदाळच पाड जाय नजो म्हणून आमी चिंतल्यार आमी खंडीत जावन आमी निराश जायना. त्या देखून हांव कोण म्हळ्यार देवाच्या नदरेर देवाच्या दृश्टीन हांव ताणें रचले एक विभिन्न व्यक्ती जावन आसा. आय एम ए युनीक बिईंग. म्हज्या नांवाचो मार्सेल आनी एकलो आसूं बरो, तुज्या नांवाचो पेद्रू आनी एकलो आसूं बरो, तो पेद्रू तूं न्हय, तूंच. त्या देखून नोबडी कॅन रिप्लेस द प्लेस ऑफ मार्सेल इन दीस वर्ल्ड. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें कितें करीचें तें हांवेंच करीचें आनी म्हजें सांगुडी करीचें आनी हांवेंच करीचें म्हणून देव आशेता. ते देखून आनी एकलें हांव तें आशेल्यार निराश जातलें. दुसरें जावन आसा आज हांव कितें जावन आसा. आज हांव कितें जावन आसा. हांव एक याजक जावन आसा. जर तर हांव एक याजक जावन हांवें कितें जावंक आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव कितें जावन आसा. माय आयडेंटिटी हर एकल्यान म्हजी आयडेंटिटी हांव कितें जावन आसा. हांव एक भुरगो जावन आसा, हांवें भुरग्यान करचें कामां करीचें. हांव एक युवक जावन आसा, हांव युवकान करचें काम करीचें. हांव एक आवय जावन आसा, हांव एक बापूय जावन आसा, हांव एक आजो जावन आसा. आजो जावन आसतना भुरगो जावंक जायना. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमकां इल्ले ल्हानशी गडबडी जाता. सूण जाल्यार सूणूच जा, आवय जाल्यार आवयच जा, तूं वचून आनी एक जावंक आशेताय. त्या देखून थंय कितें जाता, झगडें जाता. त्या देखून हांव आज कितें जावन आसा. हांव हांगा आसचो उद्देश कितें. जर तर आज ह्या घडये हांव हांगा आसा जाल्यार हांगा हांव आसचो उद्देश कितें. हांव हांगा आयलां मागोवंक. हांव हांगा आयलां मागोवंक जाल्यार दुसऱ्यांचे कोडी काडूंक न्ही, दुसऱ्यांचे विशीं तूक लावंक न्ही, हें करूंक न्ही. हर एकल्यांनी चिंतूंक जाय हांव हांगा आसचो उद्देश कितें. जर तर तूं ऑफिसाक येताय तूं ऑफिसान ताचो उद्देश कितें. जर तर तूं इस्काल आसाय इस्कालाक येताय इस्कालान ताचो उद्देश कितें. तूं जर तर कुजनांत आसाय कुजनांत ताचो उद्देश कितें. जर तर तूं इतलांत आसाय गाद्यांत आसाय खंय आसाय तूं थंय आसो उद्देश तें मात्र कर. तें मात्र कर. दुसरें करूंक वचनाका, दुसरें चिंतूंक वचनाका. त्या देखून सोतें हांवें कितें करीचें, हांवें कितें करीचें. लुकाचो वांजेलो 3 अध्याय. सासणीक जिवीत जोडीचें जाल्यार आमी कितें करीचें म्हणून
थंय येतात शिपाई येतात, थंय सुंकागार येतात, ते फारिजेव येतात, थंय मस्त जण येतात. आमी कितें करीचंय? आज सोम्याच्या या पवित्र सक्रामेंतान, या पवित्र तळार रावन आमी सगळ्यांनी विचारूंक जाय, जेजू म्हज्या जिवितांत कश्ट आसात, म्हज्या जिवितांत म्हजी भुरगीं बाळां खंडीत जावन तांकां एक बरो फुडार ना, म्हज्या भुरग्याक, म्हज्या चेडवाक, म्हज्या घरांतल्या चेडवाक एक बरी सैरीक जाय, म्हज्या घरांत आसात कश्ट, म्हज्या घरांत आसा पिडा, आनी कितें ते सगळें आसा, तें सगळें खाण घेवन हांव आयलां, एक बरो खाण घेवन आयलां. आनी जेजूक आनी त्या सालोरेसाक असाध्य जाल्लें ह्या संवसारांत कितेंच ना. त्या देखून एक सगळ्यांनी विचारूंक जाय, सोम्या म्हजे हात रिते जाल्यात, हांव बुडलां, हांव खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत खंडीत जावन तुजे तावन तुज्या सांगाता तावन हांव पयस सरलां. आज हांव तुजे लागीं विचारतां, हांवें कितें करीचंय? जेजू तूं सांग म्हाका, तूं सांग. देवाच्या उतराचेर नदर घालना, देवाच्या उतरा वयर आज हांव तुमच्या लागीं उलयलां. हांव उलयलें उतर म्हजें न्ही, देवाचें उतर. आज जर तर तुज्या जिवितांत आकांत आसा, कश्ट आसा, दूख आसा, एकसूरपण तूं भोगताय, तर त्या एकसूरपणाक कारण कितें? त्या एकसूरपणांत म्हाका कित्याक ग्रास शिला? म्हज्या जिवितांत कित्याक संतोश ना? म्हजे तावन म्हज्या घरचो, म्हज्या कुटुंबाचो, म्हज्या सेरसामाराचो, म्हज्या ऑफिसांत म्हजे तावन कोणाकय असंतोष वा कश्ट दूख आयल्यात. हांव कारण जाला, म्हज्या घरांत ना समाधानाक हांव कारण जाला, म्हज्या भुरग्यांच्या ना समाधानाक हांव कारण जाला. म्हजी बायल म्हजे तान फळां घेवंक, म्हजी आवय, म्हजो बापूय, म्हजो भाव म्हज्या धर्मान कितें म्हणे म्हजें थंय पाड जालां, म्हज्या घरांत पाड जालां, जाल्यार आज हांव पाश्चाताप पावतां आनी खंडीत जावन असल्या पाश्चातापाक जेजू आमकां आपयता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडो वेळ हांगा आसा आमकां आमच्या जिवितांत आशिर्वादाचें, आमच्या जिवितांत गूण करची सकत आनी देव खंडीत जावन आमकां गूण करूंक आशेता. पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. पवित्र आत्म्याचें सकत आमी सक्ते खातीर आमी मागया. सगळां आमी दिमी घालया. पवित्र आत्म्याचें एक ल्हानशें गीत हांव तुमकां शिकयतां. तें सगळ्यांनी आमी गावचें. उपरांत हांगा इन्नर हिलींग सेशन इल्ले वेळ आमी करतले. त्या वेळार खंडीत जावन आयच्या ह्या पवित्र आराधनांत आनी ह्या पवित्र जाग्यार आमी भेटोवचे नवेन सालवारेसाच्या मजतीन आमी कितें मागता खंडीत जावन खंयच्या उद्देशाक आज आमी आयल्या रित्या हात्यांनी आमी हांगातान वेचें नांव खंडीत जावन जेजू आमकां बरें करूंक आशेता. ये देव सर्गीतावो पारम पोवे पाराक्लिता वाटो स्वाडा पाशेवोटा महिमा दिवच्या बापा पुता. सगळां आमच्या हात उबारुया. पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत, पवित्र आत्म्याच्या येण्या पासत, पवित्र आत्म्याच्या आशिर्वादा पासत आशेवन आमी गावया. हांव तुमकां शिकयतां, तुमी सगळ्यांनी म्हणचे ये देव म्हणया. ये देव सर्गीतावो सर्गीतावो पारम पोवे पारम पोवे पाराक्लिता पाराक्लिता वाटो स्वाडा वाटो स्वाडा पाशेवोटा पाशेवोटा महिमा दिवच्या
महिमा दिवच्या बापा पुता बापा पुता सगळा म्हणया ये देव म्हणया ये देव गीतावो संगीतावो पारंपवे पारंपवे पाराक्लिता पाराक्लिता वाटू स्वाडा वाटू स्वाडा पायशे ओटा महिमा दिवच्या महिमा दिवच्या बापा पुता बापा पुता गोमकाच्या भाव बहिणीनो आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयावर दवरया जेजू आज आमकां सगळ्यांक आपडोवंक आशेता आमच्या कुडीची सर पिडा आमची मोतीची बेजाराय आमचे कुटुंबांत आसले सर बेजाराय आमचे कश्ट संकश्ट सोम्याच्या पांयां तळा दवरया उडास काडया आज कोणा खातीर आनी खंयच्या उद्देशा खातीर तुमी हांगा मागोवंक आशेतात आयल्यात ते सगळे उद्देश आज तुमच्या मोती काडा तुमच्या मोती काडा तुमच्या कुटुंबांत असल्या वडिलांक तुम्ही जर तर दुखयलां जाल्यार तांकां तुज्या मोती काड तुमच्या आवय बापायक मान दिवंक आमकां देव आपोवणे दिता तुज्या आवय बापायक मान दी गौरव दी जर तर तुज्या आवय बापाय दुखयलां जाल्यार तुज्या आवय बापायक तुज्या दोळ्या मुखार हाड तांच्या पासून तूं माग जर तर तुज्या कुटुंबांत तुज्या भुरग्यांनी तुका दुखयलां जाल्यार भुरग्यांनी तुजें उतर आयकोवण जाल्यार तुज्या भुरग्यांनी तुज्या दोळ्यांत दुखां हाडल्यां जाल्यार खंडीत जावन आवय जावन बापाय जावन त्या भुरग्यांक शिराप घालनाका तांकां बक्षी आनी तांकां तुज्या दोळ्या मुखार हाड तुज्या भुरग्यांची नांवां तुज्या तोंडांत उसार तुज्या भुरग्यांची तोंडां तुज्या दोळ्या मुखार हाड तुज्या भुरग्यांक बक्षी जर तर तुझ्या भावा बहिणीने तुका दुखयलां तुझ्या जाग्यार तुका मोस केला तुका अन्याय केला तुका वाटेर घाला त्या तुझ्या भावाक बहिणीक बक्षी कस जातले बक्षूंक देवाची मजत मागया तुझ्या कुडीचे एक एक विश्वे देवाच्या हातांत दवरूंक प्रयत्न कर जर तर तुज्या तकलेंत कलमणी पिडा आसा तुझ्या दोळे दिसनांत तुझ्या दोळ्यांक पिडा आसा तुझ्या कानांचे दूख आसा जर तर तुझ्या तकलेच्या वयर कितें आसा सगळी तुजी पिडा पांयां जेजूच्या पांयां तळा समोर पडून दी तुझ्या काळजाची पिडा तुझ्या घरांत असले कॅन्सर तुझ्या घरांत असले एकसुरपणू तुझ्या घरांत असले पिवणे तुझ्या घरांत असलो राग मोसोर द्वेष सोम्याच्या पांयां तळा हाड जर तर तुझ्या कुडीच्या विश्वानी तुझ्या कुडींत खंयसरी दूख आसा त्या दुखींत तूं वळवताय त्या दुखींत तूं आज बरो जावंक आशेताय तर सोम्याक आसाद जाल्लें ह्या संवसारांत कितेंच ना जेजू तुझ्या भावार्थाची परीक्षा करूंक आशेता जर तर सोमी जेजू तुवें ती इल्ली कश्ट भोगचे म्हणून ताची आशा जाल्यार सोंसणीकायाच्या आशिर्वादाक माग तुजी दूख सोसून व्हरूंक सोम्याचो आशिर्वाद पवित्र आत्म्याचे सकते खातीर माग आणि या सर उद्देश तुझ्या दोळ्या मुखार दवरन आता तुझे दोळे सोम्याच्या या पवित्र सक्रामेंताक तूं खंयसय दिशेनिशेन पळय नाका Focus your attention on the Eucharistic Lord. Focus your attention. जेजू कुस्सू पळे आणि तुझे हात उबारे तुझे हात जेजू सरशी अशें धर अशें धरा अशें जेजूक अशें आपय आणि हांवें गांवचें गीत सगळ्यांनी आतां म्हणजे गुणकर जेजू गुणकर जेजू पवित्र
पवित्र रक्तान तुझ्या गुणकर जेजू सगळा गुणकर जेजू सगळा गुणकर जेजू पवित्र रक्तान तुझ्या गुणकर जेजू आपण जेजू आपण जेजू पवित्र हातान तुझ्या पवित्र हातान तुझ्या आपण जेजू सगळं म्हणूया आपण जेजू पवित्र हातान तुझ्या पवित्र हातान तुझ्या आपण जेजू आता पारूया हालेलुया 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 सगळा हालेलुया 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 अर्गा तुका जेजू ओगळा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू म्हज्या थंय काकूळ तुजी दाखय जेजू म्हज्या कुटुंबांतय तुजी काकूळ दाखय म्हज्या भुरग्यांतय तुजे आशिर्वाद दे सोम्या जेजू हांवें कोणाक दुखयलां तांचेर तुजे बेसांव घाल जेजू म्हज्या जेजू हालेलुया 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 अर्गा तुका जेजू ओगळा तुका जेजू स्तुती महिमा आराधन तुका ये जेजू हालेलुया 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 परत आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयावर दवरया आमचे दोळे दांपया आमचे तकले बागावया आणि जेजूक उलो मारया आज साध्य जाल्लें जेजूक कंचेच ना मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर तूं भावार्थान मागताय तुका खंडित जावन पातयेनी आसा खंडित जावन तुज्या कुडीची पिडा आज सोम्याच्या पांया तळ हांवें दवरल्या ताका आपटल्लो सगळो बरो जालो ताका त्या 12 वर्सां रक्तस्रावांत ताचो दोगलो आपटलेली स्त्री बरी जाली आज त्याच भावार्थान त्याच पातयेनीन त्याच मोगान हांवें आनी तुवें जेजूक आपडोंक जाय जेजूच्या पवित्र सक्रामेंत जेजूचो तो पवित्र सक्रामेंत जेजूचो कुंभारांत आमी सेवता आनी तो जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येता आसतना तो आपडता तो गुण करता सो सकत दिता तो खंडित जावन तुका आनी म्हाका तुजी आनी म्हजी पिडा सोसून व्हरूंक म्हजें आनी तुजें एकसूरपण कोणेंय जाल्यार म्हाका आनी तुका एकसूरपणाक लोटलां एकसूरपणांत जियोंक हांव हेरांक कारण जाला हेरांचे देसवाट हांवें केल्या जाल्यार खंडित जावन जेजू आज बक्षिता जेजू आज तुका आशिर्वाद दिता देखून परत व्हडा पातयेनीन व्हडा बरवशान तुज्या कुडीच्या पिडेक तुज्या मतीच्या समाधानाक तुज्या घरांत समाधान तुज्या घरांत कितेंच तूं आशेवन आसा जाल्यार खंडित जावन असाध्य जाल्लें जेजूक ह्या संदर्भार कितेंच ना आमी मागते आसा मागण्याक विशय सकत आसा मागण्या जेजू खंडित जावन बोलता मागणे जेजूक पसंदचे जावन आसा सैतानाक तें खंडित पसंदचे न्ही आज तुका वेडो घाल्लो सैतान तुका तुज्या घरांत आसलो सैतानाचो सर वाटो सोमी जेजूच्या नांवान नास करून उडयता सोम्याच्या नांवान तुका ह्या सर बंदड्यांतले सोमी जेजू आज तुका सुक्का दिवंक आशेता तर आज देवाचो भुरगो देवाचें भुरगें आनी देवाचें कुटुंब जावंक आज तुजें कुटुंब आशिर्वादीत करूंक जेजू आशेता देखून तुज्या कुटुंबाक जेजूक समर्पण दिवया आनी हांव एक गीत गाता सकडांनी गावचें आमचो भाव तो गातलो नन्नय जीवनवा अर्पणे ಮಾಡುವೆ ಸುವೆ ನೀನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ದಾತ ಬಾಳಲಿ ನನಗೆ
ಆಶ್ರಯದಾತ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತ ನನ್ನಯ ಜೀವನವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವೆ ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ದಾತ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ आश्रयदाता जेजू तुका सोडल्यार म्हाका ह्या जिवितांत कोणूच ना हांवें मोगा म्हूण चिंतल्लें आनी म्हाका सांडून गेलां हांव एक सूरपण भोगतें आसा जेजू तुजो सांगात म्हाका जाय तुका आशेवण आयला म्हाकाच तुज्या पांयां तळा हांव समर्पण दिता म्हजे कश्ट म्हजे दूख म्हजे संतोष सगळें जर तर म्हज्या जिवितांत तुवें दिल्लें आस बोधीक सगळें समर्पण दिता तकली आमची बागाया कोणाक मुखार येवण जेजूच्या मुखार तकली बागावन नमस्कार करूंक जाय म्हजें जिवीत म्हजें कुटुंब म्हजें सगळें जेजूक समर्पण दिवंक जाय जाल्यार सोम्या मुखार दिंबी घालया वा बसले आसले कडेच मोदें येवण साश्टांग नमस्कार करया आमचें सगळें जिवीत सोम्याक समर्पण दिवया आनी आमची तकली बागाव्या नन्नय जीवनव अर्पणे ಮಾಡುವೆ ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ದಾತ ಬಾಳಲಿ ನನಗೆ आश्रयदात नन्नया कुटुंबाव आमचे कुटुंब आमच्या घरांत असले सगळे कष्ट संकष्ट दुःख आमच्या सोम्या लागी आम्ही समर्पण दिवया आ समर्पणाचो वेळ यो सोम्याक असाध्य जाले ह्या संवसारांत कितेंच ना जर तर आमी सोम्याच्या आशिर्वादाक सोम्याच्या हातांत दिल्लें सगळें फुलतलें सगळें खंडीत जावन बरें जातलें देखून आमच्या कुटुंबाक आतां तुमच्या कुटुंबांत असल्या सगळ्यांचो उडास काडा तुमच्या कुटुंबांतले कश्ट संकश्ट दूख सगळें सोम्याच्या पांयां तळा दवरुया वडा भक्तीन आशिर्वादान सोम्याक समर्पण गावया नन्नय कुटुंबव अर्पणे ಮಾಡುವೆ ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ದಾತ ಬಾಳಲಿ ನನಗೆ आश्रयदात ಬಾಳಲಿ ನನಗೆ आश्रयदात सगळा आमच्या हात उबारूया अनेक पटी गुण कर जेजू सगळा गुण कर जेजू पवित्र रक्तान तुझ्या पवित्र रक्तान तुझ्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर पवित्र रक्तान तुझ्या पवित्र रक्तान तुझ्या गुण कर जेजू आपण जेजू आपण जेजू आपण जेजू रक्तान तुझ्या पवित्र हातान तुझ्या आपण जेजू आपण जेजू आपण पवित्र हातान तुझ्या हातान तुझ्या आपण जेजू हालेलुया 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 अर्गान तुका जेजू उगडा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया हालेलुया ये द्यावोडा Sacramenta Sostang naman koruya
वेल्या त्या रूपातोतला नव्यो रीती आदर्या सलबोण वेच्या अस्तित्विस्या बावटाचे बोटिया जसे बापा तसे पोता उल्हासानी स्तुतीसा पृथ्वी महिमा सस्ता एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता आमेन. प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टा मरणा सोगडास तू आमकां सोडलाय. तुझ्या या पवित्र मिस्तरांक मान करतना आमच्या मदल्या नेत्या भुरग्यांक तुझ्या पांया समर्पिता. तांकां तूं पोटलून धरून आशिर्वादीत आनी प्रायेन वाडटना जानवायन भरून आनी तुझ्या या सर भक्तिकान जेजूक पातयेन सालोराच्या मजतीन मागलेले सर उपकार तांकां मेळून मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया मरिफा. आमेन. आमची तकली बगाव्या आनी परत आमी सोमी जेजू आमकां गुण करून दी आपडून दी म्हणून सक्रामेंताचे तकली बागावन आशिर्वाद घेवया. गुण कर जेजू Jesu, पवित्र ताण तुझ्या गुण कर जेसू. अपोर जेसू, अपोर जेसू, पोय हातान तुझ्या अपोर जेसू. भीती कोणती आम्ही आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या कंती उरतेन कलत्या कळसान पोटान पेटो अर्गा बलिदा इसो आयसो तुवे समकां तितलो हसो तुझी महात्या अधिकार सदा इचो कोणे तुझ्या तुझ्या वेदी ओके आम्ही आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या कलक्या कळसान मोटान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सैकवर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आस. मोगाच्या भाव बहिणीनो हर एका मनशांचो इरादो आनी ह्या संवसारांत आमी जिवोवचे जाल्यार फकत देवाच्या आशिर्वादान आनी देवाच्या ससायेन त्या सर्गा संवसारांत एक बरें येवकार आमकां लाभो जाय म्हणून. त्या देखून जेजू आज सर्गा राजाचे उगडापान आमकां करता. आनी पयल्या वाचपांत एरेमिया प्रवाद्याच्या पयल्या वाचपांत एका कुंभाराचे मडकी करतल्याचें उदाहरण आमकां तो दिवन देव आमची कितली जतन घेता, आमकां कितले अवकाश दिता. परत आनी परत कशें एक कुंभार आपल्या मडकेक बरो एक सोबाय दिवंक बरी मडकी करूंक तो आशेता की तशेंच म्हाका आनी तुमकां देव परत आनी परत ह्या संवसारांत आमी सुकोवन पडल्या वेळार, आमी देवातान पयस गेल्या वेळार
साबार अवकाश आमकां दिवन देवा लागीं परत पाटी हाडता. त्या देखून बोमोगाच्या भावा भयणीनो, देवाची मजत आमी मागली, देवाक आमी वाखणले, देवा मुखार आमी पातकी म्हणून आमी वळखून गेल्या आनी खंडीत जावन देव आमचे थंय संतुश्ट जाला आनी आमकां खंडीत जावन देव कितें दिवंक आशेता गे खंडीत जावन सालोरेसाच्या मजतीन तो आमकां दितलो. तरी आमी पातकी म्हणून वळखून गेल्या आनी आमची पातकां सोम्याच्या आशिर्वादान आमी बरया आनी ताची काकुळतो आमी मागया. आनी एका स्थळ्यान आमी सगळां आमचे दोळे धांपया, आमचे हात सोबीत करून जोडया आनी तकली बागावन आमी वटत्या काकुळतीन देवाच्या काकुळतीक आशीर म्हणया. हांव पातकी सर्पद्विदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसोगण्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सरून ऑयड धरून बळीसून हांवें सारकी पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बेगीन वचून संफळ मरी सगळ्या देव आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सैस्तर देवा लागीं हेणादी घरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत महिमा देवा शांतीताच्या इष्टा संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वंदना. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेये संसाराचे पाप काढणार आमची वागणूक तू बापाच्या उज्ज्वल पोसता आमचे मागणे मानून घे गीता पवित्र सांगते देवा बापाचे माहिती Cristo Ekros tu Bobe Ekros tu Ishvar Ekros tu Parameshwar Amen प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लोरेसू दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बोळ दे. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचें हें उतर जेरेमियाक पावलें. उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर. थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो. हांव देंवून कुंभाराच्या घरा गेलो. थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतालो. तो करतालो तें मातयेचें आयदान ताच्या हातांत पाड जालें. देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदान केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. इस्रायेलाच्या घराण्या, हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना. उलयता तो सर्वेस्पर. जशें कुंभाराच्या हातांत माती, तशें इस्रायेलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत. देवाचें उतर हें. देवाची उडोवकार. सर्वेस्पराक होगळाप दी. जिणयेच्या सर्वय दिसांनी सर्वेस्पराक हांव दीन वाचतलो. म्हज्या सगळ्या जिवितांत गितां स्तोत्रां राजकारभाराचेर विश्वास दवरनाका. अस्कसैमाच्या मनशाचेर पात येवन रावनाका. तांचो प्राण काड, धुळीक ते पाटी वेता. तांची योजना त्यास दिसा न पैसाता. ससो कुमोगदार सावनासा जाकोबासोते. तो मनीस बागी जासो कुमोगदार जावन आसा जाकोबासो देव. जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. त्यास देवान रचला सर्ग पृथ्वी आनी सागर. आनी ह्या तिनांती आसा ते सगळे. जासो कुमोगदार सावनासा जाकोबासोते. तो मनीस भागी. Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझ्या पुत्राची उतरा चितान ऐकून आमची काळजा उगड सर्वेस पोरा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या. जेजू लोकां जम्या लागीं म्हणालो, सर्गींचे राज एक जाळा बरी. तें दर्यांत उडयतच सर्व जिन्साची मासली तांतू सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली भाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्या तावन वेगळे करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी. हें सगळें तुमकां समजालें मू? विचारलें जेजून. वय जाप दिली ताणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशयांत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर दन्या बरी, जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा. देवाचें उतार हे. भोवमगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या दिसपडत्या मागण्यांत आमी सकाळीं सांजेची मागणी म्हणटा आसतना 10 उपदेश जाल्या मागार एक म्हणटा हांव कालें तें निमाण्यो निमाण्यो 4 खंयचे बरा मोर्न झडती यमकोंड सर्ग. आनी एक फावटी म्हणा निमाण्यो 4 वस्तू मोर्न झडती यमकोंड आनी सर्ग. आज आमी निमाण्या 4थ्या त्या भावार्थाच्या वस्तू म्हणच्या की भावार्थाची 7 म्हणयेत. त्या निमाण्या भावार्थाच्या 7 विशयांत आज जेजू उल्लेख करता सर्गा राजाच्या विशयांत. पेंतेकोस्ताच्या त्या राती हांव हांगा आराधन चलयत आसतना ही एक काणी म्हणली आनी आज ती परत ती उल्लेख करूंक आशेता कित्याक ती काणी आयच्या ह्या संदेशाक लगती जाता. एक दुकोरू आमी सकाळांक पळयलां न्ही, दुकराक पळयलां न्ही? हय, दुकरां मांस खातात न्हू? हय. एक दुकराक मारूंक म्हणून बांदलो आनी दुकराक बांदचें पळयलां न्ही. फस्ट 2 पाय अशे बांदतात आनी 2 पाय बांदतात आनी 4 पाय ओट्ट करून परतून एक बांदून ताच्या मोदें एक मुसोळ घालून दुकराक कालें करतात. 2 जण अशें खाण घेवन येतात न्ही. हय, अशें 4 पाय बांदले, एक मुसोळ रिगयलें आनी दुकराक अशें कुत्तकंडे केलें. तेदळ मुसोर दुकरान अशेंत पळोवचें न्ही, अशेंत वयर पळयलें ना. फस्ट टायम दुकरान वयर पळयलें गे आनी दुकर अशें 4 जाणांनी वयर नरतना म्हणालो खंय, ये देवा, इतलो सोबीत सुंदर सर्ग तुवें ह्यो संवसार तुवें रचलाय. आज हांवें पयले पोटी आनी म्हज्या जिवितांत काले निमाणे पोटी, आज म्हज्या जिवितांत पयले पोटी आनी निमाणे पोटी हांवें हो वयर पळयलें.
म्हाका असलो एक संवसार आसा एक सर्ग आसा म्हणून म्हाका कळीतच नासलें म्हजें सगळें जिवीत हांवें त्या कोंडांतच लोळोवन काडलें न्ही कसलो निर्भागी हांव म्हजें सगळें जिवीत मरता पर्यंत हांवें त्या कोंडांतच लोळोवन काडलें न्ही भोवमोगाच्या भावा भयणीनो काणी तिके हास्याक कारण जाता पूण संदेशी त्या काणयेंत व्हरतो आसा आमकां सोमेस्तांक जेजून कितें बसयलां सर्ग बसयलां आनी आमकां ह्या जिवितांत आमचो तंबू म्हणलो ह्यो मोडून गेल्यार सर्गार एक तंबू आमकां देव रचता त्या देखून निमाण्यो 4 वस्तू पयलें मरण हांगा असल्या सगळ्यांक मरूंक आसा न्ही संतोशाची गजाल म्हूण सांगल्यार आमी सगळां एक नाल्यार एक दीस कितें जातलें हांव मरतलें हांव आनी आमी सगळ्यांनी आमी उठले तक्षेन आमी एक संगत सांगत जाय की मोगाच्या भाव भयणीनो उठल्या तक्षेन तुजें नांव आपोवन तुवें सांगत जाय मार्सेल तूं मरतलोय फादर आल्बन तूंय मरतलोय आनी इशिल्यान फादर जेकब आसा तोय मरतलो आमी सगळां मरतले हांव आनी हर एकल्यांनी आमी निमाण्यो 4 जडतेच्यो वस्तू आसात न्ही निमाण्यो 4 संगती भावार्थाच्यो स्वता आमी सगळां मरतले हांव मरण आमकां आसा देखून मरणाक आमी क्रिस्तांवांनी भियेवचें न्ही कित्याक मरण आमच्या जिविताचें अंत न्ही बागार नव्या जिविताची सुरवात त्या देखून आमी मरणाक भियोवचें न्ही क्रिस्तांवांनी आमी मरणाक तयार जावचें आनी आमी हर एका दिसा आमच्या ह्या कुडीक सांगचें मार्सेला तुज्या कुडींत तूं मरतलोय तुजी कूड तूं सांडून वेतलोय पूण तुजो आत्मो तुवें बाचाव करूंक आसा त्या देखून सर्ग आसा त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो मरण आनी दुसरें जावन आसा जडती आसा आनी जडतेक उबो जाता आसतना सोम्या जेजून आमकां सांगला मातेवाचो वांजेल 25वो अध्याय संगती मोगाच्या भाव भयणीनो निमाण्यो एक संगती आमी जडतेक उबे रावता आसतना आमी सोम्या मुखार लेख दिवंक आसा खंयच्यो त्यो संगती आमी सोबीत गायता हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव ताणेल्लो तुमी पियेंक दिलें म्हज्या ल्हाना भावा कितें केलें तें म्हाका तुमी केलें मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून जडते दिसा सारके यत्तू संगती हांव भुकेल्लो हांव ताणेल्लो हांव न्हेसोंक पांगरोंक नातलो हांव बंदेंत आसलो हांव कश्टांत आसलो हांव अशें आसलो म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें जडतेच्या दिसा हांवें आनी तुमी त्या सोम्याच्या नदरेन समकार रावून आमी कितें केलें आमच्या ल्हाना भावाक ह्या संवसारांत आसतना आमी जडतेक उबे रावता आसतना आमी करूंक लेख दिवंक आसा आनी मोगाच्या भाव भयणीनो तिसरें जावन आसा यमकोंड कोणें पळयलां यमकोंड कोणें पळोवना न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें ओडोलूच सांगलें ह्या संवसारांत आनी एकल्याचें जिवीत हांवें यमकोंड केलां जाल्यार म्हाकाय तेंच मेळटलें कित्याक तूं कितें वमताय तें तूं लुंतलोय मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या जिवितांत हांवें आनी एकल्याचें जिवीत यमकोंड केलां जाल्यार म्हाका खंय सर्ग मेळना त्या देखून म्हज्या जिवितांत हांवें यमकोंड म्हणून आनी एक बोगसय म्हणना ह्या संवसारांत हांवें आनी एकल्याचें जिवीत म्हज्या अस्तित्वांत वा म्हज्या ह्या संवसारी जिवितांत आनी एकल्याचें जिवीत हांवें यमकोंडाचें केलां जाल्यार खंडीत जावन म्हाकाय यमकोंडच तर हांवें आनी एकल्याचें जिवीत मोगाचें केलां मोगाक हांवें आनी एकल्यान मोगा दिवंक हांवें खंडीत जावन हांवें पाठिंबो दिला जाल्यार म्हाकाय मोगाचें जिवीतच त्या सर्गींत मेळटलें आनी निमाणें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून आज आमकां सांगली ओपार
जेजून साबार ओपारी मुखांतर सर्गा राजाचें दायज कितें म्हणून सोम्यान आमकां दाखोवन दिलां. त्या देखून अंजुराच्या रुखाक जेजू शिराप घालता वैगी कित्याक शिराप घालता? ताणें फळ दिवंक ना म्हणून, फळ दिवंक ना म्हणून. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारी देवान रचल्या हर एका मनशान फळ दिवंक आसा आनी देवच ती फळ आमचे थंय अपेक्षिता. त्या देखून सर्गा राजाच्या त्या शिकवणेंत आज पयलें वाचप येरेमिया प्रवाद्याच्या त्या ग्रंथांत आमी आयकलें. देव येरेमिया प्रवादीक सांगता इस्रायल लोकांक, आमकां खबर आसा इस्रायल लोकांक देवान कितलें बरेंपण केलें. तांकां दूद आनी मोव व्हालचो गांव दिलो, तांकां खाणा नगर दिलें, जेरुजलेम तांकां उबारून दिलें, तांकां जाय तितले प्रवादी, तांकां जाय तितले राय आनी तांची कितली जतन घेतली. त्या देवान मस्त आनी मस्त अवकाश दिलो. आनी येरेमिया प्रवादेच्या त्या प्रवादपणांत आज प्रवादी तो सांगता, देव सांगता तूं त्या मडकी करतेल्याच्या त्या मनशा लागीं वच. आनी तो जावन आसा उल्लेख. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक मडकी करतलो आसा जाल्यार तो मातयेचो मुदो काण येता आनी तो मातयेचो मुदो त्या चक्रार गुंडायता एक चूर वांकडी गेल्या जाल्यार परतून मातयेचो मुदो परतून करता केदोळ पर्यंत म्हळ्यार मडकी ताणें त्या उज्यांत घालून लासून ताका आकार दिता पर्यंत ताणें करीत उपरांत करूंक जायना. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत देवान आमकां सर्गा राजाक व्हरजय जाल्यार सर्गा राजांत आमकां ताचो निवास आमकां ताणें दिजय जाल्यार ताणें सांगलां हांव तुमच्या फुडें वेतलो आनी तुमकां एक जागो करून दितलो, जागो तयार दवरतलो आनी ते सर्गीचें दायज हांवें आनी तुमी आपणायजे जाल्यार त्या मडके प्रमाणे जेजून देवान ह्या संवसारी म्हाका आनी तुमकां ह्या संवसारी दिल्लो अवकाश आमी कितें करी जाय, आमी गळसून काणगे जाय. त्या देखून हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आमी 12व्या अध्यायांत आमी आयकता, देव तुका शिक्षा दिताना तूं खंडीत जावन रागार जायनाका. देव तुका शिक्षा दिताना वा देव तुका कश्टिताना वा देव तुका इल्ल्या कुटुंबांत तुज्या जिवितांत कश्टीत आसतना तूं खंडीत जावन रागार जायनाका. देवा वयर तूं उपराटा नाका. कित्याक देव कोणाक शिक्षा दिता? देव ताच्या मोगाच्या मनशांक तो लागीं हाडूंक शिक्षा दिता. कोणसो एक पूत वा धूव आपल्या बापाय आवय तावन एक थापड कायनातलो आसा गी? आयच्या काळार सोंपरो आमी पुराणा आमी साम्मा केल्ले न्ही, थापड करनातलो आसा गी? जर तर आवय बापूय तुमी तुमच्या भुरग्यांक तापडो दितात मारतात जाल्यार कित्याक मोगणा म्हण गी वा मोगणा म्हण गी? एक आवय आपल्या भुरग्याक दामून धरून आवय बापूय पांयांक हातांक दिवन कोडू वखद बरयता जाल्यार कित्याक आवय बापायक मोगणांक त्या भुरग्या वयर? कित्याक तर सगळां हे दामून धरून पांयांक धरून हाताक धरून जिबे तोंडा भितर बोट घालून ते कोडू वखद बरयतात. कित्याक म्हूण सांगल्यार भुरग्यान वेगळी गूण जायचे. तशेंच मोगाच्या भावा भयणीनो, हर एकल्या रचल्या मनशांनी देवाच्या नदरेन आनी देवाच्या समकार आसा जाय म्हणून देव आमकां ल्हानशी कश्ट, ल्हानशें दूख, ल्हानशें नासमाधान दिवन परत आमी देवाच्या भुरगीं जावन ताका मानून घेजय. ताच्या सर्गा राजांत म्हाका आनी तुमकां ताणें आयतो करून दवरलो जागो हांवें आनी तुमी आपणायजय म्हणून तो आशेता, नाच आशेना. आमच्या जिवितांत आमी नाच आयजे म्हणून तो आशेना, बागार आमी ताचे थंय रक्षण जायजे, बाचावी जोडी जे म्हणून आशेता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, सर्गा राजांत आमी रीग घेयचे जाल्यार ह्या संवसारांत देवान आमकां दिल्लें देणें, देवान आमकां देण्याक दिल्लो अवकाश आनी आमी ह्या जिवितांत मरूंक आसा म्हणून उडास दवरया. आनी मेल्या मागीर सोम्याच्या मुखार जडतेक आमी उबे राव जाय
आणि खंडित जावन येमकोंड आमकां नाका आनी येमकोंड ह्या संवसारांत मजेत हांव म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या भुरग्यांक आनी कोणाकच हांवें येमकोंड ह्या संवसारांत दाखोवचें नाका. तशें जाल्यार सर्गाक वाट आमकां खंडित जावन सुलाबेची आनी सलिसायेची आनी खंडित जावन सोम्यान बासयलोलो जागो म्हजो आनी तुमचो जातलो. आमेन. साराय दुख मोग संतोष आणि सुख बदल तुझ्या माझारता संतोष आणि सुख बदल तुझ्या माझारता. Sorogat kalindilo स्वीकार कर म्हणतो परता बदल म्हण तुझ्या पवित्र काम सोम्या पवित्र आमकां ह्या वेळा पंडिता तुका साराय दुख मोग संतोष आणि सुख बदल तुझ्या मासारता पंडिता तुका साराय दुख मोग संतोष आणि सुख बदल तुझ्या मासारता साराय दुख मोग संतोष आणि सुख बदल तुझ्या मासारता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान आपल्या सर्वेस्परा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना खाली महिने आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवंत लोरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या रगता साक्षीन जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशी आमच्या सत्कायेंत क्रिस्त आमच्या सोरुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता.
Povit, 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 del baranzo serve porto. स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान, स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम सगळी तुका जय 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 जय. ओम सगळी तुका जय जय जय. सर्वेच पोराची नावी येता ताका जय जय. सर्वेच पोराची नावी येता ताका जय जय. ओ सगळी तुका जय 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 जय. ओ सगळी तुका जय जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाचे झरे तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणे पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसो समार्पूंची. तेच परी जेवण दतस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो त्या आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षाने मळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्था सोगूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मन आमी समाळता. तुझे फूल जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी ओतेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविता सोडो आनी सोडवणीचे कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रिथिवीचे विस्तारले जे पुवीस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा जेराल्ड आयजाक आमच्या गुळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. असो भरोसो धरून मेल्यांत जे आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मळये देवाचे माये संगती तिचो पती भगवान जुजे भगवान दंदुता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सान लॉरेन्सा बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमी सर्गींचे राज आमचे कर्ण घेवचे पासतो सोम्यान शिकयलेलें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्त काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरो शानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकळतेन सर पदकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तां सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती देणे उकटान सांबाळ तूं जियेता राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सयास माया म्हाका सगूर सावन एकामेका शांती दिव्या देवाची शेळी संसाराची पाप कटले आमची ताकद देवाची शेळी संसाराची पाप कटले देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया हो जावन आसा जेजू आमकां सर्ग बसयलेलो ह्या शेळयेच्या जेवणांत आपोवणे लाभलेले आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या रक्तामासां तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या भुकेल्या लोकाची दुर्गत पळय व्हडले दाखोव उंड्या पासे उंडो तूं सर्गितां गेल्लो सस्तेची विथाड आयलोलो ए जेसू कळसां म्हज्या भुक्तां जिवणां तुज्या जेसू कळसां म्हज्या भुक्तां जिवणां तुज्या सोम्या जेसू स्वागत तुका निर्बोळ्या काळजांत म्हज्या रक्तामासां तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या
मारियाचे ते परकी स्त्रिये दाखयले तुझी भेबोदा तुझे तान उमळता सरुकाची ताणेल्या आमची बागोवची ए जेसू कळसां मुझ्या तान बाग उत्तान तुझ्या ए जेसू कळसां मुझ्या तान बाग उत्तान तुझ्या सोनिया जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजां म्हज्या लतामसा तुझ्या म्हाका दादोस कर तूं जेसू म्हज्या सगळ्या काळजां सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुझे सुदेणे किते नाही आम्ही तुझे बिने आमचे जिणे तुझे सुदेणे किते नाही आम्ही तुझे बिने अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजां सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणावरवीं बागेवन लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी आणीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसून आमकां तयार कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो आज या नोवेनाच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे पासत मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानदिक बाप मार्सेल पिंटो फिरगज याजक बासरीकट्टे चिकमंगळूर धर्म प्रांत्य हांगासर मस्तपोटी आमचे पासत ह्या लितोर्जेन देवस्तुतेन आयला आनी आज हांगासर ताणें पयले फावटी हे नोवेनाचें मीस भेटयलां ताचो उपकार हांव बावडटां तांच्या मिसावांक हांव बरें मागतां देव तांचेर आशिर्वाद करूं म्हूण मागतां. आज आमचे संगत फादर मार्सेल पिंटोच्या उजव्या कुशीन आसात
मानदेक बाप पौल पालोटेन याजक आमच्याच गांवचे ते अमेरिकांत कॅनडांत वावर करून विटलांत कुमटांत आपलो वावर दिवन प्रस्तुत आतां थोडे तेंप आमच्या मियारांत तांच्या मेळांत वावर केल्या उपरांत परगांवांक वेचे ते आसात तांच्या मुखल्या मिसावांत हांव तांकां बरें मागतां देवाची आशिर्वादां मागतां तेच लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजुलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं त्या पवित्र तळार विविध रितीने कुमोक करच्या दान दिवच्या मुर्दोमकारांक पिरजेंतकारांक जेवणाचे प्रायोजकारांक आशिर्वाद दी ह्या वातीचो उजवाड तांच्या काळजा मोनांनी पेटोवन दी तांच्या कुटुंबांत आसूं आनी ह्या मरिफात ह्या पवित्र तळार तांणी दिवची ती कुमोक तुका मान करूंक आदार जावं हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. पिरजेंत मनीषा मेंडोन्सा बेलमंड. मनीषा मेंडोन्सा बेलमंड. मुर्दोमो रफायल मेनेजेस एंड फॅमिली मूडबेळ्ळे. रफायल मेनेजेस एंड फॅमिली मूडबेळ्ळे. जेवणाच्या प्रायोजकाक नांवां दिल्लीं पूर्णिमा अमीन इस्रेल. पूर्णिमा अमीन इस्रेल. रेश्मा आरती मेंडोन्सा कारकळ. रेश्मा आरती मेंडोन्सा कारकळ. मेल्विन पिंटो एंड फॅमिली हॉस्पेट. मेल्विन पिंटो एंड फॅमिली हॉस्पेट. डेनिस डिसोजा एंड फॅमिली कणजार. डेनिस डिसोजा एंड फॅमिली कणजार. सरिता डिसोजा मुंबई. सरिता डिसोजा मुंबई. अरुण एंड प्रिया वामदपदव. अरुण एंड प्रिया वामदपदव. रॉबर्ट एंड शालेट ब्रिटो कणजार. रॉबर्ट एंड शालेट ब्रिटो कणजार. सिया वलेरी लसरादो नीरकांड. सिया वलेरी लसरादो नीरकांड. सिल्विया डिसोजा केल्मेट. सिल्विया डिसोजा केल्मेट. आयरीन अरान्ना कलत्तूर. आयरीन अरान्ना कलत्तूर. लेट मौरीस आनी आलिस फर्नांडीसच्या उडासाक मौरीस आनी आलिस फर्नांडीस अशोक नगर. सेलिन विक्टर डिसोजा पेर्नाल. सेलिन विक्टर डिसोजा पेर्नाल. वंदन माते Santa Loresa. वंदना सभी करता तुका. वंदन तुका इष्टा जेसूच्या. वंदन गे आस्पक्तान सुतुच्या. महिमा गायली तुवें देव बापाची. सर्वच दिले करूंक कुशिताची. वाकडली स्तुती क्रिस्ता रायाची. सेवा करून दुबळ्या धाकट्यांची. सांत लोरेसाक मागणे ये जैते वनमार्तिरा सांत लोरेसा तज्ञा प्रायरीस बावरच्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचे कालते मागणे वरत्या पातयेणेर आमी तुजे सरशीन आयल्या. जिवो बावार्थ तेर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां सोन दे. आमच्या बेसांग सरिसावन निश्कळपण आमचे थंय परसडेशें कर. आमच्या सरत्मेक आनी संवसारी वडिलांतय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्यांक धाकट्यांक पिडे शिडे आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाशें कर. अनबवडट्यांक आनी बवडतान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उसवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुज्या बळदेक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी. आमच्या कुडयेत्म्याच्या सरकर्सांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन. सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवया. सामकोळ गूण जाल्ल्या खातीर. तापशेळ कोंकली गूण जाल्ल्या खातीर. BP नॉर्मल जाल्ल्या खातीर. भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्या खातीर. CA एग्जामान पास जाल्ल्या खातीर. हातीन घेतिल्लें काम पोंताक पावल्या खातीर. सबार जाणांक बरेंपण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. ते सवां सांत लोरेसाच्या मजतीन घर बांदूंक लायसन्स लाबोवंक
निमोनिया गूण जावं भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक पोटांतले सिस्ट गूण जावं भुरग्यांनी परिक्षेंत पास जावं पाठदूख समज जावं एलर्जी पिडा गूण जावचे पासत मागतात कुटुंबां समाधान मेळचे खातीर मागतात काजरी जोड्यांनी मोगान जिवोवचे खातीर सांत लोरसाच्या मजतीन केजीन जीक मेळचे खातीर जागेचे समस्ये परिहार जावचे खातीर कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर अंमल पिवणी संपूर्ण तरान सोडचे खातीर सिरांचे समस्ये समजावचे खातीर विजा मेळोवचे पासत पयशांचे समस्ये निवारूंक बरी सैरीक लाभोवंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक बरें काम मेळोवंक मोतीची पिडा गूण जावंक भलायके बरें भुरगें जल्मोवंक पांयान किलें जाल्ल्या पासो किलें जाल्यात ते गूण जावचे खातीर मागतात सांत लोरसाच्या विशेश माजतीन इंटरव्यून पास जावचे पासत ल्हान भुरग्यांक सुडाळ उलोवच्याक गौ बायलां मदीं आसलो मानस्ताप पयस जावंक प्रमोशन मेळोवंक वेरिकोस गूण जावंक गोमटी दूख गूण जावंक मायग्रेन पिडा गूण जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक सुनिलान दिल्ले पयशे पाटी दिवंक नवें घर बांदूंक BP कोलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल येवंक ऑपरेशन बरें जावचे खातीर मागतात सांत लोरसाच्या मजतीन तोटान बेळें बरें जावंक फॅमिली विजा मेळोवंक विराराय पयस वचोंक जाता तितले वेगी परगांवांत शिकप शिकोवंक फावो जावंक परगांवांत दिसले एका दादल्याचे उजव्या हाताचे पांयाचे बोळ पाटी मेळोवंक आतां जावचें 2.5 वर्साच्या भुरग्याचें ऑपरेशन ह्या वेळार जाते आसा तें गूण जावंक ऑपरेशन सक्सेस जावचे खातीर मागतात 4 म्हयन्याचे एका गर्भे स्त्रियेच्या गर्भांत आसल्या भुरग्याच्या ब्रेनान सिस्ट आसा ते गूण जावचे पासत आनी विशेश तरान जायते लोकांनी मागोवंक सांगलां तांच्या पासत आमी सोमेस्ताचे पासत मागया ह्या पवित्र तळाच्या सर योजना पासत आमी मागया परवां जावचो पुरुशांव अपूर्बायन जावंक देवाक महिमा दिवंक हांगा विविध तरांनी कुमोक करच्या आधार दिवच्या सर भक्ती काम भावार्थ्यां पासत ಕರ್ತರದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೂ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ದಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. आमचे सर गरजां पासत आमी मागया. आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आयकमचे प्रार्थन येसू मिया. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवांची जिवन बागी मोरान बरोवन सरकार तुजे संगता सस्तांक देवाक वगळसून तें बाग आमकां समेस्तांक फोव कर. आमेन. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्घ दिवया. मागलो उपकार मेळोवंक मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचे पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां नमान मरिये कृपेन भरलेले समी देव तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव फळ जे क्रिश्चन जेजू भगवंते मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सान लोरेस मार्ती राम पसोत विनंती कर. प्रार्थुया सरपदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची कॅन्ड आमी पालवशें कर म्हणून आमी लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक मोचे मागणें सोमी तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया सर पदवेदरा ससनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडीन वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वाची साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल
पातका शिक्षा जावन रेवडलेल्यांक सर बांदपासांतले सुटका दी मोचीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सा लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बजलिकांत तुज्या दैवीक सावसो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळा म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडिल्लीं तीं तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंत जावन जियोंक तूं तुका महिमा दिवंक तांकां फावो कर ह्या पवित्र उदकाच्या शेंपणे वरवीं तुजी सडवण आमकां हर एकल्यांक लाभय ह्या पवित्र आत्म्याच्या माखणे वरवीं सर तरेची पिडा शिडा गूण कर आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां बर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्याक आमचे देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे जेसू देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरांत आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत आत्म्या ये हांव आशेता आत्म्या ये हांव रागो आसा ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचे दयेन ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावो आणि तुमचे संरक्षण करो तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळो तुमचे मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आणि तुमकां आशिर्वाद दी आणि सर पदवेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आणि सदां काळ रावो आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. Patron Santa Bhakta Moda Kirti Bonta Vinatiga Mogal Bhakta Pautu Amka Marti Santa Saloresa Patron Santa Bhakta Moda Kirti Bonta Vinatiga Mogal Bhakta Pautu Amka Marti Santa
जालोय मोरणान तुझ्या जेजू सास्तू जालोय क्रिस्ता मोपर घडलो सालो रे सा पाद्रून सांता भक्ता मोडा कीर्ती मोता विनातीक मोगाळ भोगता पावतू आमकां मारती सांता ससाई तुझी आमी मागता सेवेचे दूत जावच्या दाशिता नव्या संसाराचे दिवे जाता क्रिस्ता प्रगटा ससाई तुझी आमी मागता सेवेची दुसवच्या आशिता नव्या संसाराची दिवे जाता क्रिस्ता प्रगटा सालो रेसा पात्रून सांता भक्ता मोडा कीर्ती मोता विनातीक मोगाळ भोगता पावतू आमकां मारती सांता सालो रे सा पात्रून सांता भक्ता मोडा कीर्ती मोता विनातीक मोगाळ भोगता पावतू आमकां मारती सांता पात्रून आमच्या विस्तार पण देवाच्या दुबळ्याच्या आसऱ्या सर्गीच्या पावतूर आमच्या मोगाच्या सालो रे पात्रून आमच्या विस्तार पण देवाच्या दुबळ्याच्या आसऱ्या सर्गीच्या पावतूर आमच्या मोगाच्या निर्भय मोगाचे ओबे सभेचे दुबळ्या दाट्यांतय तुवें देखले मोगा सेवेचे जीवन ते तुझे माती पोणा सोम्यात पिले दुबळ्याच्या आसऱ्या सर्गीच्या पावतूर आमच्या सोगाच्या रे पात्रून आमच्या विस्तार पण देवाच्या दुबळ्याच्या आसऱ्या सर्गीच्या पावतूर आमच्या सोगाच्या मोगाळ कुत्रासवे अवकारोई
आशीर्वाद दे जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद. भाग्यवंत लोरेसा आम्हा बसो विनंती कर भाग्यवान क्रिस्ताचे कृपे निवारा आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.